Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ergan Jesu. Ergan Jesu. Uglab Jesu. Uglab Jesu. Aradan Jesu. Aradan Jesu. Hallelujah. 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 कशा तुम्ही बरी आसा. तुमकां समेस्तांक बडो जेजूच्या मोगाच्या भक्तिकांक ह्या पुणतळार मोगाचो स्वागत. सक्रामेंताच्या आराधना मुखांतर आमची काळ जमाना सोम्या गुबार्यां सोम्याची बेसांवां सोम्याची आशिर्वादां सोम्याची शांती समाधान सोम्याची भलायकी आमची करून घेवया. आराधना कायते जावया. माध्यम मुखांतर आराधना करतात ह्या सरभक्तिकां खातीर पिडेस्त प्रायवंतां खातीर गरजेवंतां खातीर आमी मागया. दिमे घालून आराधनाचें गीत आमी गावया. सोमी दे मुझा करा आजाइलो सोमी दे मुझा करा आजाइलो सोमी दे मुझा घरा आजाइलो रायसर्गी सो मुजो इस जालो सोमी दे मुझा घरा आजाइलो रायसर्गी सो मुजो इस जालो आऊं जालो तुझो तू जालोय मुजो हांव जालो तुझो तू जालोय मुजो जी मुजो उल्हासान भरलो जी मुजो उल्हासान भरलो जी मुजो तुझे थंय संतोषलो सोमी दे मुझा घरा आजाइलो रायसर्गी सो मुजो इस जालो सोमी दे मुझा घरा आजाइलो रायसर्गी सो मुजो इस जालो Zokoro di paso dillo molto zokoro di paso dillo sastito mit me naslolo sastito mit me naslolo dado shikorso moktuzo सोमी दे मुझा घरा आजाइलो रायसर्गी सो मुजो इस जालो सोमी दे मुझा घरा आजाइलो रायसर्गी सो मुजो इस जालो सोमी दे मुझा घरा आजाइलो रायसर्गी सो मुजो इस जालो सोमी दे मुझा घरा आजाइलो रायसर्गी सो मुजो इस जालो हालेलुया 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 Ergan Jesu uglab Jesu aradan Jesu hala hala shadala bala balandala ya hala Ergan Jesu uglab Jesu aradan Jesu Hallelujah 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 Yesme Yesme Jesus 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 Hallelujah 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 Ergan Jesu uglab Jesu aradan Jesu Hallelujah hallelujah hallelujah
येशू येशू जेजू 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 अर्गांचे जोगलाप जेजू सगळ्या खालसा वंदिया आमचो स्वामी आमचो जेजू आमचो देव आमचो रस्तार एवढ्या रूपार आमच्या मध्ये खरंच हजर आसा सगळ्या पृथ्वी संगता सगळे जीव प्राणी संगता मिळून या आमच्या स्वाम्याची आम्ही स्तुती करूया ताका अर्घ दिया ताका उगलाप दिया आमचो देव तो आमचो रक्षक तो पसनार तो आमकां राखचो सांबाळचो आमकां कृपेन भरचो आमकां समाधान दिवचो भलायकी दिवचो आमकां जैत लाभोवचो कृपेन भरचो आमचो अहंकार आमचो गर्व सगळे खान उडोवन आमकां माया मोगाची भुरगीं सादी बडी भुरगीं करचो देव आमचे मदें आसा ह्या सुम्याक आराधन करुया सुम्याची स्तुती करुया हालेलुया 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 अर्घ अर्घांचे जोगलाप जेजू आराधन जेजू शदला बला बला लंदला हाला हाला हालेलुया 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 अर्घां तुका सुमिया जेजू उगलाप तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 आम्ही बसया मगळ बाबडी नामचो सुमिया आमच्या मध्ये हांगासर आसा कीर्तन 105 105 साम 105 कीर्तन 105 कितें म्हणटा खंयचें कीर्तन कीर्तन 105 105 कितें म्हणटा हालेलुया 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 सर्वेस्पराक अर्घां दिया सर्वेस्पराक अर्घां दिया ताचे नाव उलो मारा ताचे नाव उलो मारा परजामोदें ताची कृत्यां परगट करा ताची कृत्यां परगट करा सर्वेस्पराक अर्घां दिया सर्वेस्पराक अर्घां दिया ताचे नाव उलो मारा ताचे नाव उलो मारा परजामोदें ताची कृत्यां परगट करा ताची कृत्यां परगट ताका गितां गाया ताका गितां गाया ताका गितां गाया ताका गितां गाया ताची स्तुती करा ताची स्तुती करा ताची असर्यां वर्णिया ताची असर्यां वर्णिया ताची असर्यां वर्णिया ताची असर्यां वर्णिया हालेलुया 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 सर्वेस्पराक अर्घां दिया सर्वेस्पराक अर्घां दिया ताचे नाव उलो मारा ताचे नाव उलो मारा परजामोदें परजामोदें ताची कृत्यां परगट करा ताची कृत्यां परगट ताका गितां गाया ताका गितां गाया ताची स्तुती करा ताची स्तुती करा ताका गितां गाया ताका गितां गाया ताची स्तुती करा ताची स्तुती करा ताची असर्यां वर्णिया ताची असर्यां वर्णिया ताच्या पवित्र नावान ताच्या पवित्र नावान अभिमान बघा अभिमान बघा ताच्या पवित्र नावान ताच्या पवित्र नावान अभिमान बघा अभिमान बघा सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक सोत्तेल्यांची सोतेल्यांची काळजां काळजां उल्हासूं उल्हासू सर्वेस्परा सोदा सर्वेस्पराक सदा ताची पदवी सोदा ताची पदवी सदा सदांकाल सदांकाल ताचे मुखामळ सोदा ताचे मुखामळ सदा सदांकाल सदांकाल ताचे मुखामळ सोदा ताचे मुखामळ सदा हालेलुया 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 पण म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो बोवापूर बयान कीर्तनकार म्हणटा सर्वेस्पराक अर्घां दिया वैगी ताणें केल्ल्या मात कार्यां पसून ताणें केल्ल्या बऱ्यापणा पसून ताका अर्घां दिया ताचें नांव उलो मारा कोणाचें नांव उलो मारा सर्वेस्पराचे सर्वेस्परा उलो मारा तुमी केदाळाय उलो मारा ए देवा ए जेजू उलो मारा सर्वेस्पराचें नांव आनी कोणाचें नांव न्ही कोणाचें सर्वेस्पराचें नांव उलो मारा परजामोदें ताची कृत्यां परगट करा म्हळ्यार परजामोदें ताची कृत्यां परगट करचें म्हळ्यार कितें तुमकां जाल्लें बरेंपण तुमकां लाभलेलें बरेंपण तुमच्या इश्टमित्रांक सांगा कोणाक सांगा इश्टमित्रांक सांगा ताणें केल्लें बरेंपण समजलें तुमी तुमच्या भुरग्यांनी केल्लें बरेंपण सांगतात की सांगतात की सांगतात की तुमच्या इश्टिणींनी केल्लें बरेंपण सांगतात की सांगतात वय गे तुमच्या पतीन केल्लें बरेंपण सांगतात की सांगतात की सांगतात तुमच्या आवय बापान केल्लें बरेंपण तुमी सांगतात की सांगतात
तशेंच सुमयान केल्लें बरेंपण तुमी सांगूंक जाय सांगतात गी वय कितले जाणां सांगतात केदाळा सांगतात बरे होय गे आतां कितल्या सुमयाचें बरेंपण लागलां गी लाभलां गी कितल्या जाणां लागलां पळया व्हेरी गूड काही दोगा जाणांक येवन सांगतात गी लाभलेलें बरेंपण हां तेरांक कळूंक जाय परत जावं मोदें सुमयाची कृत्यां परगट करा कोणी एक विटनेस दिता गी सक्स सुमयान केल्लें बरेंपण काय आसा जाल्यार पांय दूख आसलो गूण जालो तुजें नांव कितें बाय क्रिस्तीन पिंटो खंय जावन तूं हां हां खंय पाणेंगुंडी मनेगुड्डी आनेगुंडी फिरगस खंयची हां अलंगार फिरगजीची तुजो पांय गूण जालो पळया पांय गूण जालो देखून तिणें सकाळा मुखार परगट सक्स दिल्ली आनी कोण आसात हां आं दुयेचें ऑफर लेटर आयलें नांव कितें तुजें अलंगार फिरगस आं मोडबिद्री फिरगजीचें पळय तिच्या दुयेक ऑफर लेटर आयलें कामाक पळया आनी कोण आसा आं आं कितें घर नातलें तुका रावोंक घर फोव जालें प्रेज द लॉर्ड नांव कितें तुजें हेलेन खंयची फिरगस मोडबिद्री फिरगस हेलेन बायक रावोंक घर नातलें घर फोव जालें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी कोणाक सांगा दोगांनी हात वर गेलो कोणे 10 वर्सां आदीं म्हज्या हात फ्रॅक्चर जाल्लो आतां संपूर्ण गूण जाला व्हेरी गुड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड नांव घालून तुजें लविना मार्टी लविना मार्टीस फिरगस खंयची अलंगार अलंगार म्हज्या 10 वर्सां फुडें हात फ्रॅक्चर जाल्लो संपूर्ण गूण जालें व्हेरी गुड म्हज्या चेडक्याक PhD माहींद सीट मेळ्ळी पूण रूम मेळोवंक इल्लें कश्ट आसलें पूण 2 दिसांनी हांवें मागणें म्हणलें आनी ताका बरें क्रिस्तांवाच्या घरा रूम फावो जाला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हांगा एक बहीण उबी रावल्या नांव घालें तुजें लविना खंय जावन तूं आं मुडबिद्रीचें लविना बरें मुडबिद्रीचें ताका राती न्हीद पडनातली आतां हांगासर नव्यान सुरू केल्या उपरांत आराधना सुरू केल्या उपरांत संपूर्ण न्हीद फावो जालें प्रेज द लॉर्ड प्रेज थाळी पडटा प्रेज द लॉर्ड संतोश शांती सांगता साक्ष आनी कोण आसा हांगा पळया तुमकां हांगा आपयतो वयर पूण मस्त वेळ लागता देखून हांवें मोठ्यान सांगचें एकल्या मात सांगूं जाता हांगा वस्तू जाणां सांगलें आं जेसी बाय अलंगार फिरगस काल जालें तुका तुजो उजवा कानाची दूख आसली हां कानाची घालूंक जायनातली सेप्टीक जाल्लो आं आतां पुरो गूण जाला संपूर्ण रितीन गूण जाला पळया आतां कांय समस्या ना तेज्या कानान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 एक हातू बरा हालेलुया आनी एकली भयण हांगा हात वयर गेली कितें काल जालें भयणी तुका तुजें दुयेचें ऑपरेशन बऱ्यान जालें बरी भलायकेंत आसा नांव कितें तुजें नांव आं जेसिंता खंय जावन मोडबिद्री फिरगेची जावन जेसिंता तिच्या दुयेक ऑपरेशन जालें आनी ती बऱ्यान आसा आं त्या बसो देवाक ती अर्गां दिता बड्या आनी एक माई म्हणटा हांव कांय सांगता समया परगट करता काले माई सांग वो हां पळया नांव घालें तुजें हां फिलोमेना कार्डोजा एस फिरगजेची हां पळया तिणी रोडून मारता ती पुताक आनी सुणी भुरग्यांना देणें नासलें देवान भुरग्याचें देणें फावो केलें प्रेज द लॉर्ड संतोष बरीत आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आनी कालें जालें हांगा हां देणें बी काल जालें हां हें बरेंपण जालें सोमयाचें लाभलां काल जाल्लें दुयेक काम मेळ्ळें कोणाक चेरक्याक काम मेळ्ळें नांव काल तुजें पण जेनेवियोकू गंडलट्टे फिरगस ताच्या चेरक्याक काम फावो जालें
त्यापासून देवाक तेरकां दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. पळय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो परसा मुखार सुरेस्पराची कृत्यां परगट करा. कितल्या जाणांनी मी परगट केली न्ही गे? हां हां. म्हजें नांव डायना, हांव आलांगाची. गेल्या डिसेंबरान म्हज्या पांयाची गांठ सुजलेली. म्हाका दिंबी घालूंक घातली आनी डॉक्टरान दिंबी घालून वचो म्हणून सांगिल्लें. हांवें जेजू कडेन इतल्यान मागलें म्हाका तुज्या मुखार दिंबी घाल, मागणें करूंक जाय म्हणून. दिंबी घालूंक फावो कर म्हळें. आतां हांव दिंबी घालतां, म्हाका कांयच प्रॉब्लेम ना. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. पळय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो जायतें बरेंपण जायतें फावो जालां. आनी जाल्लें बरेंपण आमी वगोत रावंक जायना. आमी सांगिचें परगट करी जाय. परगट केल्यार कोणाचें नांव परगट जाता? आ जेजूचें नांव परगट जाता. जेजूचें नांव परगट जाताना कितें जाता? उरल्यांकी जेजू लागीं मागया म्हूण बगता. जेजू लागीं बाबार्थ सडटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून वातू बारया आनी सगळ्या जाल्ल्या बऱ्यापणा खातीर सुम्यान केल्या मातकार बसो सुम्याक आमी थाळयो पेटोवन दिवन वाचूया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. देखून सर्वेस्पराक कितें करा? सर्वेस्परांची कृत्यां परगट करा. ताका गितां गाया, ताची स्तुती करा, ताची असर्या वर्णिया आनी सर्वेस्पराक सोदा. तवळ तुमची काळजां उल्हासान भरतली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. उबी रावया ताच्या मनाक गीत आमी गावया. कश्टांत जावं, सुखान जावं, दुखान जावं, पिडेन जावं, भलायकेन जावं, तामान आसतना देवाक स्तुती गीत आमी गायता तर आमकां आमचो दीस उल्हासाचो जातलो. उबी रावया ताच्या मनाक हें गीत आमी गावया. थाळयो. कष्टात जावं, नष्टात जावं, सुखांत तशें दुखांत जावं, तांबन आसतना देवाक स्तुती गीत आमी गायता. कष्टांत जावं, नष्टात जावं, सुखांत तशें दुखांत जावं, तांबन आसतना देवाक स्तुती गीत आमी गायता. कालचो दीस आयचो दीस मुखार येवंक आयचे दीस सदां काळी अर्गां बलिदान भेटयता. कालचो दीस आयचो दीस मुखार येवंक आयचे दीस सदां काळी अर्गां बलिदान भेटयता. आमी करच्या स्तुतेच्याची देव तो व्हरतो. आमच्या स्तुते होगळा पाणी रास्तो करसो. आमी करच्या स्तुतेच्याची देव तो व्हरतो. आमच्या स्तुते होगळा पाणी रास्तो करसो. खालत्या लोकांन केल्ली मागणी मोगान आयकोसो. परक्यांक विधवी अनाथांक गरिबांक दयेन सदां सांबाळसो. परक्यांक विधवी अनाथांक गरिबांक दयेन सदां सांबाळसो. ताळयो पेटोवन आमच्या देवाक आमी अर्गां दिवया. आमचो सुमी, आमचो देव गरिबांची, अनाथांची, निर्गतिकांची, कश्ट दिल्याची मागणी आयकोनसो. आमच्या हृदयान आयकोनसो. आमकां आदार दिवचो. आमकां खाणा जेवणां सदांच पसचो. नितळ उदक दिवन आमकां पस करचो. अजून पर्यंत भला भलायकेन दवरचो देव आमच्या मदें आसा. ह्या देवाची स्तुती करया. आपल्या सारक्या सुरपाये आमकां ताणें रचला. आपल्या जेवणा सदांनी आमकां ताणें पोसला. आपल्या सारक्या सुरपाये आमकां ताणें रचला. खाना जेवणा सदांनी आमकां ताणें पोसला. नितळ उदक, नितळ वारें भुक्याक स्थाने दिला. नितळ उदक, नितळ वारें भुक्याक स्थाने दिला. आजून पर्यंत बऱ्या भलायकेन आमकां ताणें सांबाळला. आजून पर्यंत बऱ्या भलायकेन आमकां ताणें सांबाळला.
सुखांत तसे दुःखांचा तांबा नसता देवा स्तुती गीत आम्ही गायता कष्टात जाऊ नष्टात जाऊ सुखात तसे दुःखांचा तांबा नसता देवा स्तुती गीत आम्ही गायता कळसो दीस ऐसो दीस मुखार येवको आशेदी सदा काळी अर्गा बलिदान भेटयता कळसो दीस ऐसो दीस मुखार येवको आशेदी सदा काळी अर्गा बलिदान भेटयता आम्ही करच्या स्तुतेच्या की देव तो भरतो आमच्या स्तुते होगला पाणी रास्तो करसो आम्ही करच्या स्तुतेच्या की देव तो भरतो आमच्या स्तुते होगला पाणी रास्तो करसो खालच्या लोकांनी केल्ली मागणी मोगान ऐकोसो परक्यांक विधवी अनाथांक गरिबांक दयेन सदा सांभाळसो परक्या विधवी अनाथांक गरिबांक दयेन सदा सांभाळसो तळयो पेटोवन आमच्या सम्याची स्तुती करूया आपल्या विचित्र जाणवायानं ताणें पृथ्वी केल्या आपल्या परजे दिल्ली बासवणी ताणेंच सांबाळल्या इसलेले परजेक सुक्या धरणी वयली ताणेंच शाबीत उतरायला दुस्मानाच्या गोड्या सवारांक उदकान ताणें झडून उडयला आणि आमकां राखून व्हेला सांबाळला कृपेन भरला हे आमच्या सम्याक आमी आराधन करूया आपले विची जानवायेन पृथ्वी ताने धीर केल्या आपले परजे दिल्ली बसावणी तानेच सांभाळल्या आपले विची जानवाये पृथ्वी ताने धीर केल्या आपले परजे दिल्ली बसावणी तानेच सांभाळल्या विसलेले परजे सुखे धरणी वयली ताने शाबीत उतरायला विसलेले परजे सुखे धरणी वयली ताने शाबीत उतरायला दुस्मानाच्या घोडा सवाऱ्या उदकांत ताने झाडून बुडयला दुस्मानाच्या घोड्या सवारा उदकांत ताने झाडून बुडयला ओ कष्टात जाऊ नष्टात जाऊ सुखांत तसे दुःखांचा थांबा नसता देवा स्तुती गीत आम्ही गायता कष्टात जाऊ नष्टात जाऊ सुखांत तसे दुःखांचा थांबा नसता देवा स्तुती गीत आम्ही गायता कालसो दीस ऐसो दीस मुखार येवको आशेदी सदा काळी अर्ग बलिदान भेटयता कालसो दीस ऐसो दीस मुखार येवको आशेदी सदा काळी अर्ग बलिदान भेटयता आम्ही कच्या स्तुतेच्या की देव तो भरतो आमचे स्तुते होगला पाणी रास्तो करसो आम्ही कच्या स्तुतेच्या की देव तो भरतो आमचे स्तुते होगला पाणी रास्तो करसो खालत्या लोकांनी केल्ली मागणी मोगान ऐकोसो परक्या विधवी अनाथांक गरिबांक दयेन सदा सांभाळसो परक्या विधवीक अनाथांक गरिबांक दयेन सदा सांभाळसो हालेलुया 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 तुमको समाधान करतो बरं काळ जमताना काल त्या मनान आमच्या सर्वच फळाची स्तुती करूया आमचो देव सर्गा संसार असो तनी देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव याकोबाचो आम्हा हर एकल्यासो आमकां पोसो आमकां सांभाळसो आमकां दिसपडलो ग्रास दिन आमकां पोसून राखून उरसो आमचो देव आमच्या मध्ये आसा या देवाची काळ जाता स्तुती करा उला मारा पवर्ता उला मारा हालेलुया 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 हला 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 जेजो 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 चीज 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 येसुवे 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 हला 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 उला मारा पवर्ता उला मारा आमच्या सम्याची स्तुती करा चीज चीज हरका जेजो गुलाब जेजो आराधन जेजो हालेलुया 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 हालेलुया
अर्गां तुका सुमियान जेजू ओगळप तुका सुमियान जेजू स्तुती तुका सुमियान जेजू आराधन तुका सुमियान जेजू हालेलुया 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 कशें आमी मगळ बाबणीन एक घडी बरोबर समया पळया आमचो समय आमच्या मदें हांगा आसा समया पळय आमी मगळ बाबडीन थोडे पटी आमी सुकून पडल्या आमी पळय की न्ही थोडे पटी आमी सुकून पडल्या सुरवेस्पराची स्तुती करच्याक पळय की थोडे पटी आमी सोम्याक परगट करूंक सोम्याक साक्ष दिवंक सुकून पडल्या आतां जायत्यांनी थोड्यांनी बरें जालें सांगलें न्ही गी पळय गी तुमी हेरां मुखार सांगलां गी तें परजे मुखार सांगलां गी लोकां मुखार सांगलां गी सांगून ना सांगीत आसलें न्ही गे हां थोडे पटी सांगून आमी सुकून पडता सोम्या परगट करून सुकून पडता धर्मदूतांक जाल्लें बरेंपण सांगिनातलें जाल्यार आमी आसता गॅस आसता न्ही गे जायते पिढी आसतना जाल्लें बरेंपण उक्त्यान परगट केल्ल्यान जायतेच लोक जेजूस अशें आयले की ना हां पिड्या गुण जाल्ले आयले की ना सोम्याची स्तुती परगट केल्ल्यान जायते जण हरिहरीने आयले आमी एकामेका सांगूं जाय सोम्याचें नांव आमी कोणाचें नांव सांगता थोडे भुरगीं ब्रदराचें नांव सांगता पद्रेबाचें नांव सांगता न्ही ताणें म्हाका गूण केलें ताणें म्हाका मागणें केलें तांचें नांव सांगता आमी कोणाचें नांव सांगूं जाय हां हां आमी मनशाचें नांव सांगता मनीस कोण जपा करना उडासतो ना मनीस कोण न्ही जपा करूं शकना संत भक्ती अजपा करूं शकना कोणें करचें अजपा हां आमच्या देवान ताणी सोम्या लागीं विनंती करची तितल्यांत सोम्यान अजपा करचें पूण आमी अजपां केल्ल्या विचित्र कृत्यां केल्ल्या त्या सोम्याचें नांव सांगिना हांव बघा कोणा सांगता हांव हां ताजे मदें आशिल्ल्या व्यक्तीचें नांव सांगता ना म्हज्या मगाच्या बाबणीनो देखून एका अनिजा देवा मान दी न्ही गे ह्या देवाची स्तुती कर ह्या देवाचें नांव परगट कर ह्या देवाची विचित्र कर्त्यां सगळ्या जनांगांक कळीत कर आमी तें करूं सुकल्या एकडी बरदोळ्यात आंबी आमी सोमेलाच्या बोगसाणें मागे काकूळ तूं म्हजी कर देवा काकूळ तूं म्हजी कर तुवें म्हाका जायतें बरेंपण केलां पूण तें बरेंपण परगट करूंक तुजें नांव हेरांक कळीत करूंक तुजें विचित्र महात कार्यां परसांक कळीत करूंक सुकून पडल्या आमी मनशाचें नांव परगट केलां तुजें नांव करूंक ना सोम्या बक्षाणें मागता हांव बक्षाणें मागता हांव सोम्या दोळे दांबिया आमच्या हृदयाचेर हात दवरया बक्षाणें म्हाका जायते अवकाश आसले आमकां आनी मात कार्य म्हजें थंय घडती आनी जायते बरेंपण म्हजें थंय जातें पण जावंक ना कित्याक सोम्याची मात कार्यां जनांगांक परगट करूंक ना काकूळत म्हजी कर सोम्या काकूळत म्हजी कर काकूत मुझी कर सोम्या आनी तूं म्हजी काकूळत कर देवा काकूत मुझी कर सोम्या तूं म्हजी काकूळत कर काकूत मुझी कर सोम्या सगळीं सांगता काकूत मुझी कर सोम्या काकूत मुझी कर सोम्या काकूळत म्हजी कर सोम्या जेजू तूं म्हजो देव तूं धनी संवसार आसूं सर्ग आसूं तरसनार आनी पोसतार म्हळ्यार सत समजूंक पाटी सरला जायते बरेंपण म्हज्या जिवितांत तुवें केलां सोम्या तुजी विचित्र कृत्यां हांवें देखल्यांत भोगल्यांत पूण जनांग हुजीर परजां हुजीर ती परगट करूंक सुकून पडला सोम्या बक्षाणें मागता तुका अपमान केला तुजी निंदा केल्या तुजेर विस्वास सांडला
वर्सां मोदें तुका हलकं केलां बक्षणे मागता हांव सोम्या काकुळत म्हजी कर काकुळत म्हजी कर देवा काकुळत म्हजी कर काकुत मुझी कर सोमिया आनी तूं म्हजी काकुळत करी काकुत मुझी कर सोमिया आनी तूं म्हजी काकुळत कर देवा काकुत मुझी कर सोमिया सगळी सांगाता काकुत मुझी कर सोमिया आनी तूं म्हजी काकुळत कर सोम्या काकुत मुझी कर सोमिया आनी तूं म्हजी काकुळत कर काकुत मुझी कर सोमिया मोगळा जेजू तुजो केल्ले बरी तुजे पेरे सोय मोग कर म्हणटा तो समी जेजू मोग करूंक सुकून पडला स्वार्थी जाला समी हांव राग केला मोसोर केला हंकार गर्व बलयला खोटेपणाची चिंतना आठयल्यांत खबरो केल्यात झगडलां गाडी दिल्या शिराप दिला पाडूत रावलेल्यान पेल्याची निंदा केली अपमान केला हंकार ओडपण मोतीत दवरून चिंतल्या पेल्याच्या दोळ्यांच्या दुकाना वयल्यान कोडी कडल्यात मुगाळा जेजू हे सगळे पदकाची दूख धरता सोम्या अस्कत हांव अस्कच करूंक नसो म्हूण चिंता करता सोम्या पश्चाताप पोवता सोम्या म्हाका बक्षी बक्षी म्हणजे सगळ्या पदकाच्या चिखलांत तो म्हाका दोनी तळ करे म्हणजे अपराधांतलो म्हाका बक्षी म्हणजे सगळ्या मेळेपणाच्या चिखलांत तो म्हाका पुरतो दोनी तळ कर तुझे रगत म्हजेर शेणाय म्हजे जिविताचेर शेणाय सोम्या तुझे पवित्र रक्तान म्हजे अपराध बोगस पदकांत दोन नितळ कर काकुळत म्हजी कर सोम्या काकुळत कर काकुत मुझी कर सोमिया काकुळत म्हजी कर देवा काकुत मुझी कर सोमिया आनी तूं म्हजी काकुळत कर काकुत मुझी कर सोमिया सगळी सांगाता काकुत मोजी कर सोमिया काकुळत मोजी कर सोमिया काकुळत मोजी कर सोमिया Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मगर बाबणी नो हांगा सरसमी आसा आनी आमी आसा आमच्यो गरजो घेवन आयल्या वय गे वय गे आज काम नातल्या पासून विशेष करून मागता न्ही गे आज जायते जाणां कामानांत पूण सोम्याच्या मजतीन सोम्याच्या आशिर्वादान जायत्या कामां लाभतात प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आणि आज दोगांनी हांगासर साक्ष दिल्या त्या हांकां आमच्या भयणीन हाका आमच्या भयणीन एकल्या दुवेक ऑफर लेटर येयला आनी एकल्या पुताक कामां लाभल्यात जायते जाणां मेळटात मागा आनी तुमी हा मागा आनी तुमी घेतल्यात सगळ्यांक फावो जाता कळ्ळें गे सगळ्यांक फावो जाता असाध्य म्हणल्यार खंयचें ना एक चली हांगासर आयिल्ली फादर का लगभग 30 वर्सां जावंक जातात सैरीक समाकट्ट जावंक ना पयले मस्तो सैरीक आयल्यात ना म्हूण ना पूण खंयची समाकट्ट जावंक ना म्हाका फादर सोम्या लागीं म्हजी एक विनंती करा हांव मागता कळनासता काय म्हणे 3 म्हयन्या भितर तुका सैरीक जाता ह्या वर्साच्या अखेरी भितर तुजें काजर जाता सोमी तुका आशिर्वाद दिता पळय परच्या दिसा शेनवाराच्या दिसा ती आयली आनी म्हणाली फादर सैरीक जाल्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 एकलो म्हाका दुबय इंटरव्यू केल्लो दुबय विजिटींग विजा केल्लो तरणाटो फोन करता फादर म्हणजे 3 महिने काबार जातात 7 इंटरव्यू दिल्यो काम
एक्की मेळोंक ना आनी फकत 3 दीस उरल्यात कितले 3 दीस लास्ट एक इंटरव्यू घेता पळय आनी तूं मेळ्ळ्यार जालें नाजाल्यार हांवें फाटीं येवचें पडटा गांवाक तुमच्या शुक्राराच्या आराधना वेळार म्हजोय उडासकाण मागा हांवूय मागता मदन तुमी मागा हांवें म्हळें ही पुटीची लास्ट इंटरव्यू खंडी सिलेक्शन जातलें तुका फाटीं येवचें पडचें ना पळय म्हज्या मगाच्या बोबडीनो इंटरव्यू गेलो लास्ट इंटरव्यू 2-3 दीस बाकी आसात लास्ट इंटरव्यू पास जालो ऑफर लेटर तेंच मेळ्ळें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी तो म्हणटा बऱ्यांतलें बरें काम म्हाका मेळ्ळें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सोम्याक असाध्य म्हणलें खंयचें ना कोण खऱ्या काळजान कलतेपणान मागता तो घेता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून मागतल्यांनी सर्वेस्पर सो आदार करपा मागतल्यांनी कितें करी जाय पळया कीर्तन 103 103 कीर्तने कितें म्हणटा आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर म्हजें सगळें अंतस्करण ताची स्तुती करूं आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदीन विसर नाका आनी ताचे उपकार केदीन विसर नाका सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता सर्व तुज्यो पिडा तो पयस करता सर्व तुज्यो पिडा तो पयस करता म्हज्या मोगाच्या बाबान फकत सर्वेस्पराची स्तुती करा काळजान तांव स्तुती करा कलतेपणान ताची स्तुती करा तुजे अपराध बक्षतात तुका मागलेलें मेळटा तुजी पिडा गुण जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखून म्हज्या मोगाच्या बाबान सोम्याक आमी पळया सोम्याचेर दिश्ट घालया कलतेपणाची दिश्ट बळेपणाची दिश्ट सादेपणाची दिश्ट आमी सोम्याचेर घालया सगळे आमचे जिवीत सोम्या समर्पया हांव आनी म्हजें घराणें हांव आनी म्हजे कश्ट सगळे समर्पया सगळे म्हजें जिवीत सोम्या समर्पया कामान आसतना कश्ट दिल्या भाव भयणीक आमी सोम्याक समर्पया पण तुमच्या घरांत तुमच्या सेस्सांबारा कोणी कामानांतलेलीं आसा जाल्यार कामाच्या सोदनेर आसा जाल्यार दयकर ना तांकांय सोम्या मुखार दवरा समर्पया एक घडी परतोळे दांपा तुमच्या हात तुमच्या उस्क्यार उसोवन धरा निट्ट बसा दोळे दांपा तुजी कूड पयली सोम्या समर्पण दी तुजी कूड माथ्याच्या केसांतून पांयाच्या नाक्षे पर्यंत सगळी तुजी कुडीची सगळी पिडा तुजी दूख जावंक पुरो जायत्यांक हांगा डायबेटीक आसा जायत्यांक हांगासर BP आसा आतां पांयाच्या गांठीची दूख आसा पाटीच्या कण्याची दूख आसा पोटांत युट्रसाचे थोड्यांक युट्रसाची समस्या आसा थोड्याच्या पोटांत पडल्यात अल्सराची पिडा आसा थोड्यांक गॅस्ट्रिकाची पिडा आसा थोड्यांक पॅनक्रियास काम करना थोड्यांक थंयसर काळजाची पिडा आसा थोड्यांक किडनीची पिडा आसा थोड्यांक लंग्सांत एलर्जी जाल्या इन्फेक्शन जालां लंग्साची पिडा आसा दंब बांदता उस्मोड आसा थोड्यांक थायरॉयड आसा थोड्यांक स्पॉन्डिलिटीस आसा थोड्यांक मायग्रेन आसा थोड्यांक कडेन तकली पडापड आसा थोड्यांक तोंडांत अल्सर आसात दांत दूख आसात थोड्यांक विशेष कठीण चिंतना येतात नेगेटिविटी चिंतना सकारात्मक न्ही नकारात्मक चिंतना येतात हांव खंयच्याकच फायद्याची न्ही फायद्याचो न्ही म्हाका तें करूंक जायना म्हाका हें करूंक जायना म्हाका तें मेळना म्हाका हें मेळना
हांव जिवन कांय फायदो ना असली चिंतना येवची आसा. थोड्यांक राती न्हीद पडना, कदिश्ट सपनां नाका जाल्लीं सपनां, हे सगळे सुमयाक समर्पिया. तुमी सगळे सुकूड समर्पिया. हांव म्हणटा ताच्या उपरांत म्हणा, सुमया जेजू तूं म्हजो देव, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो आदार, तूं म्हजो बरवसो, तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजें बळ, तूं म्हजी गठाय, तूं म्हजी सकत, तूं म्हजी जाणवाय, तूं म्हजें गिन्यान, तूं म्हजें शांती समाधान. सुमया जेजू म्हज्या वयसा, म्हजी सगळी कूड तुज्या पांयां तळा समर्पिता. सुमया जेजू म्हाका आपड आनी म्हाका बरो कर. आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो. आपड जेजू म्हाका भलायकी मेळटली. आपड जेजू आनी हांव गूण जातलो. आपड जेजू, आपड जेजू, गूण कर जेजू, गूण कर जेजू. हात बऱ्या गूण कर जेजू. आपड जेजू, गूण कर जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हात बांद. हालेलुया, 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 हालेलुया. उला मारा, उला मारा. जेजू सुमया हे सगळ्या भक्तिकाची कोड तुका समर्पण दिता. पुढे पोडांनी गुण करे. तुझी गुण करची देवी सगळ्यांच्या शिरा शिराने वळे. तुझ्या पवित्र रक्तान तांकां दोन्ही थळ कर. सगळ्या पिड्यांतले, सगळ्या दुखेंतले, सगळे समस्यांतले नका निवार. तुझ्या मतीक समाधान दे. मतीची पिडा खान उडय. टेन्शन आनी डिप्रेशन हांव सुटका लाभय. सरकार कृपा लाभय. सुमया आपड आनी गुण कर. टच, टच, हील, हील, हील देम, हील देम. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमची भुरगीं म्हळां तांकां समर्पिया. कामनांतलेली आसात खंडीत तांकां खंत बेजाराय भोगता. हे सर्व कामनांतलेल्या भाव भयणी खातीर मागता आसतना माध्यम मुखांतरी आज विनंती करतात त्या सगळ्या भक्तिकांक सुमयेच्या पांयां तळा समर्पिया. दिसपट्टो ग्रास जोडच्याक फावो ते घाम तांकां मेळोवंक कृपा मागया. हे सगळ्या भाव भयणीची मागणी सुमयान समर्पण दिवया. तशेंच सगळ्या आमच्या कुटुंबाच्या सन्यांक, आमच्या घराक, आमच्या घरांतल्या सर्व सन्यांक, घर आमचे घर आनी घराणे, आमचे कुटुंबाची भुरगीं म्हळां पती पतीन, आवय बापूय, भाव भयणी, सेस समार कस्त तरी सगळी सुमयेच्या पांयां तळा समर्पिया. विविध रितीच्या पिडेन कश्टोन आसात. विविध रितीच्या नस्तांक वळोवंक जाल्यान, विविध रितीच्या कश्टांक बली जाल्यान सगळो सुमया मुखार आमी दवरया. सुमी तांकां आपणूं दी, गुण करूं दी. ह्या सगळ्या भक्ता एका हरिघराक सगळ्यांनी सांगाता मेळोवन सुमया मुखार हाडलो. लोकांचो सोम आसुल्ले वरवीं ताका सुमया लागीं व्हरूंक जावना. देखून तांणी पाखें उक्तें गेलें, पाखें हातावन देवयलो. पळया तांचो भावार्थ असलेच भावार्थान आमच्या कश्टतेल्या भाव भयणीक सुमया मुखार हाडया, सुमया मुखार दवरया. सुमी तांकां आपणूं दी, गुण करूं दी आनी बेसांवांनी भरूं दी. तांकां फावो ती कामां दिवं दी आनी सगळें तांचें जिवीत नंदन जावं दी म्हूण मागा, मागा तुमी आनी मागा आनी खंडीत आमी घेता. तांचे खातीर मागया आमी, मागया. सुमी तांकां सुटका दिवं दी. हांव मागता ताच्या मागा. सुमया जेजू काकुळतीच्या दर्या, काकुळतीच्या सगोरा, बिरमोतीच्या देवा, बिरमोतीच्या देवा, आमी तुका उलो मारता. आमचे खातीर न्हय, बगर कश्ट दिल्या भाव भयणी खातीर, कामनांतल्या भाव भयणी खातीर सुमया जेजू दिसपट्टो ग्रास सोडच्याक फावो ते घाम दिवन तांकां खुशाल बरीत कर. तांचे जिवीत नंदन कर. बरी कामां फावो कर. तांचे दिसपट्टें जिवीत संतोषाचें जावं. पिडेन कश्ट दिल्या भाव भयणीक तुज्या पांयां तळा समर्पिता. जेजू आमच्या वयसा तांकां आपड आनी गुण कर. तांकां आपड आनी गुण कर जेजू. सुमया जेजू विविध रितींनी कश्ट दिल्या भाव भयणीक, भक्तिकांक तुज्या पांयां तळा समर्पिता. सुमया जेजू तांचे सगळे कश्ट, तांचे संकश्ट, तांचे आखांत, तांचे खंत, तांचे बेजाराय सगळी समर्पिता. सुमया
समया जेजो तुका साध्य म्हणल्यार खंयचें ना तुका सरसंगती साध्य आमचे मागणे मानून घे आमचे मागणे मानून घे आमच्या मागण्याचो आवाज तुका आयकून दे आमच्या मागण्यांक कान दी समया जेजो कसले तेल्या भाव भयणीक सुटका सडवण लावाय कसले तेल्या भाव भयणीक आपूण गुण कर जायत्या सुटका दिल्ल्या समया जेजो ह्या आमच्या भाव भयणीक सुटका लावाय आपण जेजो आणि गुण कर जेजो आपण जेजो आणि ती बरी जातली आपण जेजो ती बरी जातली आपण जेजो ती गुण जातली आपण जेजो तांकां सुटका मेळटली आपण जेजो गुण कर जेजो गुण कर जेजो हातू बारिया हालेलुया 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 सुमेच्या पायां तळ्या समर्पिया कष्ट दिल्या भाव भयणी काम नसलेल्या भाव भयणी विविधतेच्या कष्ट नसता वळख जाल्या सुमेच्या पायां तळ्या समर्पिया हालेलुया 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 जेजू 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 सोम्या काकुलतेच्या देवा या सगळ्या भक्तिकांक कष्ट दिल्या भाव भयणी विविध रित्या संकष्ट वळख जाल्ल्या तुझ्या पायां तळ्या समर्पित सोम्या आपण जेजू आणि ती बरी जातात आपण जेजू ती गुण जातात आपण जेजू ताका सुटका मेळटा टच 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 सडानी स तुझो मोग जाय म्हाका सडानी स जेजू तुमचो जाय म्हाका सडानी स तुझो मोग जाय म्हाका अर्गा जेजू अर्गा तुका महिमा जेजू महिमा तुका अर्गा जेजू अर्गा तुका महिमा जेजू महिमा तुका सडानी स तुझी कृपा जाय म्हाका सडानी स तुझी दया जाय म्हाका सडानी स तुझी कृपा जाय म्हाका सडानी स तुझी दया जाय म्हाका सडानी स तुझो मोग जाय म्हाका सडानी स जेजू तुमचो जाय म्हाका सडानी स तुझो मोग जाय म्हाका सडानी स जाय म्हाका हालेलुया 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 बोलो हमारा हालेलुया हालेलुया अर्गान जेजू ग्लब जेजू आराधन जेजू शदल बल 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 हालेलुया 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 आमच्या आमच्या तकलेचे दवर या पवित्र आत्म्याची कृपा मागया तो पवित्र आत्मा आमकां घटाय दिता तो पवित्र आत्मा आमकां बळ दिता तो पवित्र आत्मा आमकां सक दिता तो पवित्र आत्मा आमकां जाणवाय दिता उडासाचे सक दिता गिन्यान दिता सगळें दिता हो पवित्र आत्म्याक आमच्या मदें आपोवया ये पवित्र आत्म्या 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 मुझे थंय ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या म्हज्या कुटुंबांत ये म्हज्या घरांत ये म्हज्या घरच्या सद्यां थंय ये पवित्र आत्म्या म्हज्या कश्टांत ये म्हज्या दुखींत ये म्हज्या कथींत ये म्हज्या बेजारांत ये
तुझ्या वळवळ्यान थे तुझ्या पिडे शिडेन थे ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या भलायकी दिवं के संतोष दिवं के समाधान दिवं के कृपेन भरूं के बेसवानी नेठों के आधार दिवं के शक्तीन भरूं के देण्यानी भरूं के फळांनी नेठों के कृपेन भरूं के ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 उला मारा भवार्थ उला मारा पवित्र आत्म्याची कृपा मागा पेंतेकोस्त दिवसा मोरयेचेर आपोस्तलांचेर आयिल्लो पवित्र आत्मा अजूनही आमच्या मध्ये येऊन दे आमच्या मध्ये वस्ती करून दे त्याच्या सहजाल्ली आमची बिडारां तुका सावून दित आमच्या बिडारां वस्ती करसो अवकाश तुका हो सावून दे म्हणून मागया हालेलुया 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 पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक कर तुझ्या कृपेच्या बेसवानी बर तुझी गुण करची सकत लाभ पवित्र आत्म्या या सगळ्या भक्तिकाच्या मुखार राहून वाढता काही या भक्तिकाच्या फाटल्या राहून संरक्षण कर या भक्तिकाच्या बकले राहून संगात दे या भक्तिकाच्या भीतर राहून समाधान संतोष भलायकी हो कर या भक्तिकाच्या वैर आशीर्वाद दे या बेसवानी बर कृपेन बर सत्यन बर पवित्र आत्म्या आपण गुण कर टच टच हील हीलच हालेलुया 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 सगळे हात दोन पवित्र आत्म्याची कृपा मागे या वक्तान हे पावन आत्मा तू आ हे पावन आत्मा तू आ हे पावन आत्मा तू आ हे पावन आत्मा हे पावन आत्मा तू आ पावन आत्मा तू आ हे पावन आत्मा तू आ पवित्र आत्मा ये अभिषेक मुझे वरदान देने जीवन देने ए पावन आत्मा तू आ हे पवित्र आत्मा देवाने अभिषेक मुझे वरदान देने जीवन देने ए पावन आत्मा तू आ ए पावन आत्मा तू आ हे पावन आत्मा तू आ हे पावन आत्मा तू आ हे पावन आत्मा तू आ हालेलुया हालेलुया हाथ भरिया हालेलुया 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 हर गांजे जो क्लब जे जोरा दांजे जो सदल बल बलंदलललैया हालेलुया 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 हर गांतु का समियां जेजो इट्टा तो बर हर गांतु का समियां जेजो हर गांतु का समियां जेजो होगलाप तु का समियां जेजो हर आदान तु का समियां जेज हालेलुया 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 समिया सोन बोग झालो झालो समिया दोन थाळी जोरान जोरान प्रेज द लॉर्ड हात उभार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 समिया सो आशीर्वाद घेऊंगू गव्या गीत हे देवड़ा सक्रामेंटा ये देवड़ा सक्रामेंटा सस्तानामन करूया पूर्वील्या त्या रूपाबोधना नव्यो रीती आदर्या सोलबोन वेचास्कत विश्व भावार्थाचे बोलिया जशे बापा तशेच पुत्र उल्हासानी स्तुती जा पदवी महिमा सस्ना सस्ना एका स्थळ्यान हर्षिता तुका दोघांच्या स्थिरिता समसामी प्रार्थूया हे देवा या विचित्र सक्रामेंताकाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तू आमकां सोडलाय तुझे सोडवणे सफळ सदां सामचे ते बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून देन आमकां बोव कर
अशें आमचें सगळें जिवीत तुका समर्पिल्लें जावं. ह्या समर्पित जिविता मुखार तुजी आशिर्वादां निरंतर आमकां भोव जावं दी म्हूण आमी मागता. जो जी येता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना. उभी रावया. सदैव जावं समयाचें नांव सदा सर्वदा आतां बऱ्या आतां आनी सदां सर्वदा. सदैव जावं समयाचें नांव. तीन पटी म्हटल्यार सांगात म्हणया सदैव जावं समयाचें नांव. आतां आनी सदां सर्वदा. सदैव जावं समयाचें नांव. आतां आनी सदां सर्वदा. सदैव जावं समयाचें नांव. आतां आनी सदां. आतां आनी सदां सर्वदा. सदैव जावं समयाचें. आतां आनी सदां सर्वदा. सदैव जावं. आतां आनी सदां सर्वदा. सदैव जावं. सदैव जावं समयाचें नांव. आतां आनी सदां. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. 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 मोगळ बाबळीनो भक्तीन ह्या रादानान वाटिली जाल्यार तुमकां अभिनंदन. मिसाकायती जावया. बाळू जेजूच्या भक्तिकांक या बाळू जेजूच्या पुंतळाक मोगाचो स्वागत मागता. माध्यम मुखांतर हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक खातीर एकतात त्या सर भक्तिकांकी मोगाचो स्वागत. एका मनाची काळजाची जावन मिसाचें बलिदान भेटोवया. एकामेका खातीर विशेष करून ह्या संदर्भार मागया. हे मिसाचें बलिदान प्रत्येक दिसा बसून भेटयता सुमित साल्डान आनी कुटुंब शिरवा. प्रत्येक दिसा बसून मिस भेटयता वारन रोहान डिमेल्लो तकोडे. देवादीन सिस्टर लिओनिल्ला बेतनी मेळाची इजात्म्या मिस दिता लिल्ली डिसोजा कर्कळ. प्रत्येक दिसा बसून मिस भेटयता अपोलिन डिसोजा लुट्स वडोवन. ह्या सर बसून मागया मातसो मिसना बसून मागया. जे कोणा मागतान बसयला सुद्दां आस करून तांचे बसून आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोमय जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. क्रिस्त तुयी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आयचे सुवातेंत जेजू तीन संगती आमकां सांगता. एक कुरड्याक वाट व्हरूंक जायना जाता दोगी पणान पडटीत. दुसरें गुरू प्रास सिसान मिस्त्री प्रास सिसान वोट जावंक जाता जायना. पूण जाल्यार बरें करून तरबेती जोडली जाल्यार तो मिस्त्री बराबर जाता. तिसरें तुज्या दोळ्यान तुज्या देवडल्या आड्या आसतना तुका दुसऱ्यांच्या दोळ्यांतलें किसर कशें दिसचें. तुज्या दोळ्यान तें व्हडलें आडेन दवरून दुसऱ्यांच्या दोळ्यान तें किसर काडूंक कित्याक प्रयत्न करचे.
म्हळ्यार आपूण बरो हे सगळे पाड म्हणले चिंता पासून सोडीत जाय असले चिंतपान जी आसा आमी सर्गींच्या उजवाडाचे मनीस कळ्ळें गे जाय जाय आमी सोम्या बरी जाय जाय आमी आमचे पातक वळखून घे जाय उणेपण वळखून घे जाय पेल्यांक आमी मान गौरव दिवन चलत जाय असले संगती मोतीन दोन चिवंक सोमी आमकां आदार करपा दिवं दे म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया एक बोदोडे दांपी आमी मगळा जेजू सर्गीचो संतोष काळजा मनाचो संतोष दवरनो तो संतोष हेरांक तो उजवाड हेरांक दिवंक फाटी सरल्या खातीर अंतकराचे मनीस आमी जावन हेरांक तो अंतकर वांटल्या खातीर पश्चातापवता पक्षाणे मकोन म्हणटा सोम्या काकुटकर तुजी शिकोवण आयकूंक आनी तुजे बरी जावंक तूं आमकां आपयताय पूण ती आयकनासतना तुजे बरी जावंक प्रयत्न करनासतना आमी तुका अपमान केला पश्चातापवता सोम्या क्रिस्ता काकुटकर हांव सो बरो हांवें सांगलें सारकें हांव वगेवून हेर सगळे पातके म्हणून म्हजें उणेपण वळखनासतना हेरांक दुशीत करून हेरांच्यो सुखी दाखोवन पेल्याची कोडी काडल्या सोम्या पश्चातापावन बक्षान मागू म्हणटा सोम्या काकुटकर सर्व पदवेदा देव आमची काकूट करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक महिमा 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 देवा उसर्गी आणि शांती तच्या इष्टा सोसरी सर्वेस्पुरा देवा सर्गींच्या राया सर्पद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सुमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुरता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूट तू बापाच्या उजव्या बसला आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्रत्या सांगारी देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर प्रार्थूया एगडी बोरदोळे दांपिया आमच्या गरजां खातीर ते सांग खातीर विशेष कुणी संदर्भार मागया जे कोणाक मागता बसेला सुरास काडया तांच्या बसोत मागया प्रितीच्या भोव मोगाळ बापा जेजूच्या पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकोन दोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरात ताणें बसलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हण मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना सांग पावलून कोरिंदकारां बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप भावां भयणीनो हांव सुवार्ता प्रगट करता वय
पूण हे विशयान ओडवीक उलोवंक म्हाका कसलेंच इडेना. हें काम करचें म्हजो कायदो. सुवार्ता परगट करिना जायन जाल्यार हांव खरोच निर्भागी. म्हजे स्वंत कुशीन हांव हें काम करता जाल्यार म्हाका मजुरी मेळटी. तरी पूण म्हाका खंयचोय निर्भोग नासतना म्हजे अधीन केल्लें कारबारपण हांव जारी करतां तितलेंच. तशें जाल्ल्यान म्हाका मजुरी खंय आसा. सुवार्तेच्या कामान सुवार्ता म्हाका दिता त्या हक्कांचो हांव पुरतो उपयोग करिनासता. ती फुंक्याकच हांव परगट करतां. हें म्हजें भागच म्हजी मजुरी. हांव कोणाचोच गुलाम न्हय तरी जाता तितल्या मनशां जोड घेवचे खातीर हांव सक्तांचो गुलाम जावंक पावलां. कशेंपणीकन थोड्यांक बचाव करी जाय म्हणले खातीर कोणाक कितें कितें हांव जाय जाय तें हांव जालो. हें सगळें सुवार्ते बसत हांव करतां. कित्याक म्हाकाय तांचो वांटो मेळ जाय म्हूण म्हजो एक बरवसो. एक रंगस्थळार धांवोंक तांगतले सकडी धांवतात खरें, पूण एकल्या मात्र भोवमान मेळटा हें तुमी नेणात. तर भोवमान जोडी सारकें तुमी धांवा. स्पर्धांत पात्र घेता तो हर एक खेळगाडी सरसंगतीनी मीत सांबाळटा. 52वेचो एक मुकुट जोडचे खातीर तांणी इतलें साधन करचें. पूण आमी 52 वसनातलो मुकुट जोडचे खातीर साधन चलयता. देखूनच हांव उद्देश दवरून धांवतां. वाऱ्यार मुठी मारनय खरेपणी हांव कुस्ती खेळटां. हेरांक हांवें स्पर्ध्याक आपोवणें दिल्या उपरांत हांवूच उपकारा पडनातलो जायन म्हणल्या भियान म्हजी कूड हांव दंडयतां आनी ती मुठी भितर दवरतां. देवाचें उतर. देवाची उडकार. सर्वेस्परा दळबाराच्या देवा, कितलो म्हाका मोग मैपास तुज्या मंदिरासो. सर्वेस्परा दळबाराच्या देवा, कितलो म्हाका मोग मैपास तुज्या मंदिरासो. सर्वेस्पराच्या निवासाच्या आंगणा राबो. म्हजो आत्मो लालेता हत्रेकता. सगळो म्हजो जीव जिवन देवाची होगळी गायता. सर्वेस्परा दळबाराच्या देवा, कितलो म्हाका मोग मैपास तुज्या मंदिरासो. तुजे वेदी सरशी दळबारांच्या सर्वेस्परा, म्हज्या राया आनी म्हज्या देवा. गिरबुजांक पर्यंत मेळटा बिडा आनी पारव्यां पिलां काडूंक आयतो आसा गोंठे. सर्वेस्परा दळबाराच्या देवा, कितलो म्हाका मोग मैपास तुज्या मंदिरासो. सर्वेस्परा दळबाराच्या देवा, कितलो म्हाका मोग मैपास तुज्या मंदिरासो. हालेलुया 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 हालेलुया. तुझें उतर सत सोम्या, सता वरवीं तूं आमकां पवित्र कर. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता
महिमा तुका सोम्या. जेजू आपल्या शिसांक ही ओपार सांगी लागलो. एक कुरड्यानं आणि एक कुरड्याक वाटवरी वेतवे ते दोघे कणयेंत पडचे नांदवे. एक सीस आपल्या गुरू प्रास उरतो नाही पण परिपूर्ण तरबेती जोडलेलो तो सीस गुरू प्रास आपल्या गुरू सारको जातलो. तुझ्या बाबाच्या दोळ्यांतलें किसर तुका दिसता. तुज्या दोळ्यांत आसलेलें आडें तुका दिसना कित्याक. तुज्या दोळ्यांतलें आडें पळयनासलेल्या तुवें तुज्या बाबाक बाबा राव तुज्या दोळ्यांतलें किसर म्हाका काडूंक दी म्हण म्हणचें कशें. कपट्या तुज्या दोळ्यांत आसलेलें आडें पयलें काड आनी उपरांत तुज्या बाबाच्या दोळ्यांतलें किसर काडूंक तुका स्वस्थ दिसतलें. देवाचें उथार वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो बाळो जेजूच्या भक्तीकनो. 3 संगती सुवातेंतल्यो आमी पळयल्यो जाल्यार पयल्यान पयलें लुकाच्या वंजेलांत हेच्या सुवातेंत जेजू म्हणटा एका कुरड्यान आनी एक कुरड्याक वाट वर येतवे. एका कुरड्यान आनी एका कुरड्याक वाट वर येतवे. ह्या संदर्भार पडास्टोरा 2 जाण कुरडे आसात. 2 जाण कुरडे आसात म्हण चिंत्या. 2 जाण कुरडे आसात आनी एक कुरडे वाटेन चलतना गोंडी येणे देणे वाट आसा म्हण चिंत्या. सदांय आपल्या घरावेची वाट जाल्यार तांकां कळटा न्ही गे. नवीस वाट वचोंक आसा आकडे उतरोंक आसात पंपाणी उतरोंक आसात आनी अशें आसतना 2 कुरडे वेतीत जाल्यार कितें जातलें. ते एका कपडांत एका तोडांत कणयेंत पडटले. ते वचोंक आसची सुवात पावतले की ना. पूण म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो जेजू हांगा उलयता कुडीच्या कुरडेपणा विशयान न्ही. कुडीचे कुरडे जाल्यार कांय वेतीत 2 जाण सांगाता मेळोन न्ही गे. खंय गे न्ही खंय हांवें बॉम्बे गेल्लो चर्चगेट ती हांव गेल्लो चर्चगेट बॉम्बे आनी थंय रोड क्रॉस करतना पळयलें एका सिग्नलार व्हडलें सिग्नल तें सिग्नलार 2 कुरडे आरामायन एक बेत काडून रोड क्रॉस करतात. तांकां रिक्षाची आनी पुरो कळटा तांकां कांय आदळना. आमी दोळे आसले पण थोडे फावटी आपटत हांव टॅक्सीक ताका बसाक पुरा कळ्ळें की. पूण ते कांय जायना हुशार आसतात ते. जेजू हांगासर कुडीच्या कुरडेपणा विशयान उलयना पूण जेजू हांगासर उलयता खंयचें कुरडेपण. आत्म्याचें कुरडेपण. सर्गीच्या राजाचें पळया सर्गीच्या राजाचें जाणवायेचें कुरडेपण उलयतात. कोणाक पळय सर्गीच्या राजाची जाणवाय ना तो मनीस कितें तो अंधकार असो मनीस. तो एक कुरडो. सर्गीची वाट जेजून सांगली कोण नेणा पळय तो कुरडो तो अंधकार. ताणें सर्गीच्या राजाक हेरांक व्हरूंक जाता जाता सांगा. एकलो खोटें जिवी जियेता स्वार्थाचें मोसराचें रागाचें हग्याचें फारीकपणाचें गलीज जिवीत देवाच्या उतरां विरोध देवाच्या उपादेशा विरोध जियेता कळ्ळें. तो सर्गीची वाट चलमकताय तो कुरडो सर्गीच्या राजाची जाणवाय तो नेणा. सर्गीच्या राजाचो उजवाड तो नेणा तो कुरडो. आनी ह्या कुरड्यान कळ्ळें आनी एकल्याक ताचे बरीत आशिल्ल्याक सर्गीच्या राजा व्हरूंक जाता जायना. पळया जायना. ते दोगूय वचून खंय पडटात
हेमकोंडा वचो पडटात हेमकोंडाचे उजा वचो पडटात देखून जेजो म्हणटा तुमी कितें जाय जाय तुमी सर्गेच्या राजाचो संतोश बगी जाय देखून तुमी कितें करी जाय तुमी सर्गेची वाट जाणा जाय जाय सर्गेचो उजवाड तुमी जाणा जाय जाय देखून जेजो म्हणटा कितें म्हणटा हांव जावन आसा वाट सत आनी जिवीत बड्या हांव वाट सत आनी जिवीत सताची वाट हांव त्या वाटेन तुमी चलसा जाल्यार जिवीत जोडटल्यात जिवीत आनी ही वाट नेणा आसुल्लो मनीस एकलो कुरडो कुरडो ताणें आनी एकल्या वाट नेणा आशिल्ल्या मनशाक सर्गेच्या राजा कुशीन आपण व्हरूंक जायना समजलें तुमकां हें मुठीन दवरूंक जाय देखून आमी कितें करी जाय सर्गेची वाट जाणा जाय जाय सर्गेचो उजवाड जाणा जाय जाय सर्गेची जाणवाय जाणा जाय जाय आनी ती जाणवाय ती वाट आनी तो उजवाड जेजो दिता ती मानून घेवंक जाय तवळ आमी दोळे आसलेले उजवाडाचे मनीस जातले हांव हैरान की आमी आपूण व्हरूंक शकतले हांव इवन वायट वाटेन येतल्या की आमी सर्गेच्या राजा कुशीन हाडूंक शकतले हांव उजवाडाचे मनीस आमी जातले हांव स्पश्ट दुसरें जेजू म्हणटा एक सीस आपल्या गुरुप्रास व्हरतो न्हय पूण परिपूर्ण तरबेती जोडलेलो सीस आपल्या गुरू सारको जातलो कळ्ळें गी गुरू सारको जातलो महाभारतांत एक स्टोरी आसा महाभारतांत न्ही गी आयकलें महाभारता काणी तातूंत एक अर्जुना म्हूण आसा आयकलें आनी एक तातूंत ताचो शिश ताचो गुरू आशिल्लो कोण तो द्रोणाचार्य तो अर्जुनाचो गुरू वय गी वो अर्जुना बळ्या तो गुरू प्रास गुरू बराबर व्हरतो जाता न्ही गी वय की न्ही कित्याक आपल्या गुरून दिल्ली तरबेती अपूर्वान संपूर्ण रितीन जोडलेलो अर्जुना ताच्या गुरुप्रास व्हरतो जाता बळ्या ताका द्रोणाचार्याक अर्जुना पळयतना मोसोर जाता की राग येता की संतोश जाता हा संतोष जाता बड्या कित्याक म्हळ्यार हांवें दिल्ली तरबेती आपणावन म्हज्या की बरो जाला न्ही वो म्हूण ताका खुशी जाता वय की न्ही सांगा आमचे शिक्षक आसात शिक्षक न्ही गी आमचे शिक्षक टिचर मास्टर पुरा न्ही गी प्रायमरान शिकयल्ले हायस्कुलान शिकयल्ले PUCन शिकयल्ले डिग्रीन शिकयल्ले पुरा आसात न्ही गी थोडे रिटायर्ड जाल्यात थोड्यांचे दांत जडल्यात न्ही गी करतात आनी थोडे अशे चलतात थोड्यांक मिरयो पडल्यात खाती पुरो चिवण गेल्यात आज आमकां तें मेळटना हांव तुजो स्टुडंट म्हणटना हांव एक उंचल्या पदवेर आसा उंचल्या एक पावलां जाल्यार ताच्या की व्हरतो जाल्यार तांकां खुशी जाता की ना हांव नन्ना स्टुडंट म्हणटा हांव वय गी न्ही पळया कितलो संतोश जाता न्ही तुवें शिकयल्लो स्टुडंट मुख्यमंत्री जाल्यार खुशी न्ही तुका वय की न्ही तूं मास्टर तो मुख्यमंत्री न्ही खुशी जाता सदानंद गौडा मुख्यमंत्री जाताना फादर एंट्री कास्तेलो म्हण आसलो तो ताचो प्रोफेसर जाल्लो फिलोमेना कॉलेजींत तो मुख्यमंत्री जालो पण ताका मेळोंक गेल्लो फादर बारी खुशी म्हजो चेडो हांवें शिकिल्लो शिक्षक विद्यार्थी कितें जाला मुख्यमंत्री जाला बड्या खुशी कित्याक संपूर्ण परिपूर्ण तरबेती जोडलेले ते शिस गुरुप्रास व्हरते जावंक शकतात आनी जेजू म्हणटा तुमी संपूर्ण जायचे कसो सर्गीचो बाप सर्व बरो बड्या तशें सर्गीचो बाप सर्व बरो तशें तुमी जाय सर्व बरी कितें म्हणटा जेजू कितें म्हणटा जसो सर्गीचो बाप सर्व बरो जसो सर्गीचो बाप सर्व बरो तशें तुमी जाय तशें तुमी जायचे सर्व बरी सर्व बरी जसो सर्गीचो बाप सर्व बरो जसो
सर्गीचो बाप सर्व बरो तशें तुमी जाय सर्व बरीं तशें तुमी जाय सर्व कितल्या अपुरबायची शिकवण पळया जेजूची म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आज जेजू आमकां कोणा बरी जावंक शेता हा देवा बरी जावंक शेता जर तर आमी देवा बरी जाता जाल्यार जेजू मोसोर जाता की देवा मोसोर जाता की खुशी जाता खुशी जाता पळया शाबास बऱ्या आनी पातयेच्या नौकरा बऱ्या आनी पातयेच्या नौकरा बऱ्या आनी पातयेच्या सिसा ल्हान संगतेनी विश्वासी जालोय वस शाबास वस तुका उंचल्या स्थानार उंचली पदवी आनी उंचलो अधिकार मेळटलो उस शाबास की म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी देवा बरी जाल्यार आमकां शिक्षा मेळना आमकां देव खुशी जाता आमी जेजू बरी जाल्यार जेजूक बेजार जाता की जेजू म्हणटा म्हज्या की बरी जाया तुमी तुमच्या गुणान तुमच्या शेगुणांनी तुमच्या सगळ्या उतरां चिंतनांनी म्हज्या की बरी जाया देखून आमी सगळे कोणाची सीस आमचो गुरू कोण आमचो मेस्त्री कोण आमचो गुरू कोण आमचो मेस्त्री कोण वो गुरू आनी मेस्त्री आमचो जेजू आमकां कितें शिकयता बरें करूंक शिकयता वायट करूंक शिकयता आमी बरी जाले जाल्यार खुशी जाता की बेजार जाता खुशी जाता म्हज्या मोगाच्या बाबडीन बोल जेजू देखून म्हणटा गुरू शीस गुरू प्रास व्हरतो न्ही पूण परिपूर्ण तरबेती जोडलेलो शीस आपल्या गुरू सारको जातलो पळया जेजू आमकां तशें जावंक आशेता देखून तो म्हणटा तुमी बरी तरबेती जोडी जाय देवाचें उतर आमी दिलां त्या उतरा प्रमाणे तुमी जिये जाय जिवन ती तरबेती बी जोडन तुमी बलिश्ट जाल्यार बरेपणां तुमी भरल्या जाल्यार तुमी म्हजे बरी जातल्यात आनी हांव तुमचे सवय आसतलो आनी आमी दोगांय सांगाता रास करतले हांव पळया म्हज्या म्हाका कितल्या अपुरब्याची शिकवण प्रॅक्टिकल संवसारी जिवितांत आमी मास्टराचे ओड जाल्या जाल्यार न्ही मास्टरांक खुशी जाता न्ही थोडे आतां पाद्र्याप जाला पयले इस्कॉलांत पयले मास्टर आमकां मारताले जोर करताले उडयताले ते मेळटात आतां बेसा मागता तांकां खुशी जाता हांव पाद्र्याप जाला मागा म्हजे म्हणटात तांकां खुशी जाता ते आमचे बेसांव मागतात मागा फादर म्हणटात म्हळ्यार तांकां खुशी जाता तशेंच जेजू की खुशी जाता जर तर आमी जेजूच्या की बरी जाल्या जेजू बरी जाल्या जाल्यार जेजू की खुशी जाता देखून जेजू म्हणटा तुमी जाय सर्व बरी पळय म्हज्या मोगाच्या बाबा तिसरें हांगासर जेजू आनी एक सवाल करता आमकां बरी जावंक अडकळ जाता कितें जेजू बरी जावंक आमकां अडकळ कितें जाता सांगा हां जेजू बरी जावंक आमकां अडकळ कितें आमची पातकां जेजू बरी जावंक आमकां अडकळ अशी एक संगत कितें म्हळ्यार आमी हेरांची पातकां सोंसची हेरांची पातकां सोदची हेरांची पातकां सोदची तेंत काम आमकां हांव भाग्यवंत बा हांव बरो तो गी तें गी ती गी येब्बा शी हेरांची पातकां सोदून काडची हेरां पातकां सांगची हां पळय गी जेजू थंय कितें म्हणटा तुज्या दोळ्यांत येदे व्हडलें आडें दवरलां थोडे पटी दोळ्यांक कोयर पडटा न्ही पळय गी कोयर पडटा आनी काडचो पडयल्यार तुमी कशें काडटात कोयर पडल्यार अशें करून गुट 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 करून काडटात गे गिश्टीतात गे दोळो कशें गिश्टी नजो दोळो कशें थोडे दांपून दोळ्यांक कोयर पडल्यार ओंगचें गे ओंगचें पुंगचें दोळ्यान कोयर पडल्यार सुमार विधान आसा एक दोळो अशें करन पुंगचे दोळ्यान कर न्ही गे कोयर टप्पो सोळटा आसा जाल्यार वय दुसरें तो वचोन आयिल्लो सो चिपकोन आसा जाल्यार खर्चीप आसा बळे खर्चीप तुदी लो वळोन लो वंदोन 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 काडचें कळ्ळें गे सायडीन हाडचें मागीर वचोना जाल्यार कळ्ळें गे कांय इल्लेशें कणपिरेचें उदक घे कळ्ळें गे कांय देंडल्याचें उदक घे घालून वचचें पुरा वेता समजलें तुमकां हां अशें कारण आमी कोयर काडटाले हांव न्ही गे तुमी चिंतूंक बरो पाद्र्यापाक एंत काम आसलें घेवन कोयर काडचें दोळ्यांत नमोनमनेचें आयडिया सांगता एंत काम आसलें कोणा पाद्र्या पयलें सेमिनेरीचें पयलें दोळ्यांतलो कोयर काडटलो कोण ना आसूं दी काले जावं दी तें बरेंत काम न्ही गे म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो पळया आमच्या दोळ्यांत कोयर आसल्यार आमकां भायर पळोवंक जाता पळोवंक जाता
दोळे दमता म्हणजे उते करून जायनात उते करून जायनात पूण थोडे पुणी पळया पातक म्हणलो खोयर आमच्या जिवितांत बोरला आडे ओडले आडे बोरला आनी तुका हेरांचे ल्हान पातक दिसता न्ही थोडे पोटी येतात उलोवंक येतात फादर तुमचो लोभ भारी बरो आहा पूण हांगा एकलें खत तें हांगा दिसचें तें खत मात इतलो बरो दो लोभ दिसूंक दिसना हळे पद्दतीन खत जाला आसूं दी न्ही गे थोडे पोटी तें उणेपण खंयचें आसा हें तें दिसचें आमकां तें दिसचें खंयचें उणेपण कितलें बरेंपण आसा तें दिसना न्ही गे तें दिसना तो इतलें बरें करता तें करता हें करता तें ना बरेंपण ना आमकां उणेपण मा दिसचें तो गी अबा कुंटा कत्री बरें जोरा म्हणटात पण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो थोडे पोटी कोडी काडच्यो हेरांची सुखी दाखोवन दिवच्यो हेरांक दुशीत करचें ताच्या बदलाक बरेंपण सांगा तुज्या जिवितांत इतलीं पातकां दवर न्हू इतलीं पातकाचे बांदपास दवर इतलीं पातकाची खतान दवर न्हू हेरांची पातकां दाखोवंक तुका अधिकार ना तुका हक्क ना खंयच्या अधिकारान तूं हेरांची पातकां दाखयताय एक बोट तुका दाखयलें जाल्यार 3 बोटां म्हाका दाखयतात वय गी न्ही हां तुवें पयलें तिसरे 3 बोटी तुवें व्हरून पळय हेरांची सुखी दाखोवच्या फुडें देखून आमी अंधकारान भरल्या देखून आमकां सर्गीच्या राजाचो उजवाड कितें म्हूण समजना वाट आमकां दिसना कुर्डे जाल्या जेजून थोड्यांची पातकां दाखोवन दिलीं वय गी थोड्यांचें खंडन केलें वय गी हां पूण जेजूक अधिकार आसलो गी ना जेजू थंय पातक आसलें पातक नासलें एक पातकाची थिबो एक खत एक योटा पर्यंत ताचे थंय नातुल्लो देखून ताका अधिकार आसलो ताणें सांगयत कित्याक सर्गा संवसाराचो धनी तो सर्गाक आपूण व्हरचें ताणेंत सर्गीचो जागो दिवचो ताणेंत ती पदवी ताका आसा देखून ताणें सांगयत अरे तूं पातकांत आसाय तूं कोटेपणांत आसाय परिवर्तन जा म्हणून सांगचो अधिकार ताका आसा पूण जाल्यार जेजून उक्त्यान कोणाची पातकां दाखोवन दिवंक ना बगार काकुळतीन आयलेल्या पूण पश्चाताप बघून आयलेल्या हर एकल्याकी ताणें बक्षिलें कोणाकी ताणें गुन्यांवकार करूं ना कुर्साय ताका मार ताका खाड ताका लगड काड म्हणून ताणें कोणाकी म्हणोना ताणें इतलेंच म्हळें पातक्यानो तुमची पातकी जिबीत बदला बरी जिणीची येया सर्गीचें राज सोडा येया आपूण दिलें तो पातकी न्ही पातका वयर ताका अधिकार आसा ताणें कोणाकी दूशीत करियेत कित्याक तो पातकीत न्ही ताका अधिकार आसा पूण आमी तशें न्ही आमी पातकी आमची पातकां दवरून हेरांक दूशीत करचें हेरांक रडोवचें हेरांक रुदान करचें हेरांचें नांव पाड करचें तें जेजूक बिलकुल पसंद ना तूं बरो जा तुज्या दोळ्यांतलें आडें खाड उपरांत तुका हेरांच्या दोळ्यांचें किसर दिसतलें देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ही चिंतना मतींत आमी दवरूंक जाय मतींत दवरूंक जाय हेच्या पयल्या वचपांत ती सांपावलो भोव वापर भायर म्हणटा सर्गींचें राज जोडचें जाल्यार आमी हर प्रयत्न करूंक आसा बेस्टेंस तें येना वय गे आमकां सर्गीचो संतोश मेळचे जाल्यार सर्गीचो आशिर्वाद आमकां मेळचे जाल्यार तो बेस्टेंस येना आमी हर प्रयत्न करूंक तो म्हणटा एका मैदानार जायते जण धांवतात वय गे प्रायज मेळचें कोणाक एकल्याक वा दोगांक वय गे सगळ्यांक मेळटा पूण हर एकलो प्रयत्न करता की ना करता वय गे हर एकलो प्रयत्न करता देखून आमी हर एकल्यांनी प्रयत्न करूंक आसा आनी मेळ्ळलो पळया ताका कितें मेळटा प्रायज एक किरीट मेळटा म्हण चिंत्या तो किरीटा सांजेर बावन वेता तो बावन येच्या किरीटाक वो इतले कश्ट वावंट काडन तो तें प्रायज आपणो प्रयत्न करता जाल्यार एक खेळकाडी प्रयत्न करता जाल्यार बावन वेच्या ते नासांवच्या त्या किरीटा मुकुटा खातीर इतलो प्रयत्न तूं करता जाल्यार शाश्वीत बाळटात जाल्यार मुकुट जोडच्या खातीर आमी कितले कश्ट वावंट काडना बेश्टें मेळटा मेळना देखून सांपावलो म्हणटा आमी थोडे पोटी वाऱ्यार मुठी मारूंक जायना वाऱ्यार मुठी मारूंक जाता ते एकलो बॉक्सिंग करचो आसा म्हणजे त्या कुस्ती करचो आसा ताणें वाऱ्यार मुठी मारल्यार तो विन जाता ताणें खंयच्या मुठी मारी जाय ताणें ओंटीक मुठी मारी जाय खडपाक मुठी मारी जाय कळ्ळें गे
तवळ ताचे हात स्ट्रॉंग जातात, तवळ तो कुस्ती खेळूंक ताका साध्य जाता. वाऱ्यार मोठी मारतले मनीस आमी जावंक नजो. वाऱ्यार मोठी मारतले मनीस आळशी, अंधकाराचे मनीस, कपटी, देखून तसं जाल्यार मनशांतल्यान पयस रावचें. देखून आमी वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू आज भोव वापरपान म्हणटा, तुज्या दोळ्यांत आडेन दवर न्हू, हेरांच्या दोळ्यांतले किसर काडूंक भायर सरलेल्या मनशा कपटी तूं, कपटी. हे कपटपण सांड बरें जिवीताची हे. देखून म्हज्या मोगाच्या भावडीन गडी भर दोळे धांपया आमी. 3 संगती आयच्या दिसा. एक आमी सर्गीचो उजवाड पळोवंक जाय, त्या उजवाडांत जिवंक जाय आनी हेर अंधकारांत आसलेल्यांक त्या उजवाडाक हाडचेत आसले उजवाडाचे मनीस आमी जावंक जाय, कुर्डे जावंक नजो. दुसरें, आमी आमच्या सोम्या बरी जाय. तशें सर्गीचो बाप सरू बरो तशें आमी जाय सरू बरी. तवळ बापाक आनी पुताक पवित्र आत्म्याक वर्तो संतोष भोगतलो. आमी कपटी जावंक नजो. आमचें तें इतलें कुसडें मेळेपण पातक इतलें मेळें दवरनो. हेरांचें मेळें सोदचें, हेरांचीं पातकां सोदचीं, आमचें देदे व्हडलें आडें दवन हेरांचें किसर सोदचें, तें सारकें न्ही. कपटी आमी जाता. तशें जाल्यार कपटपणाचें जिवीत सांडूंक आसा. असलें जिवीत जिवंक तुमी आमकां आदार कृपा दिवं दी म्हणून मागया. आमेन. उबी रावया. आमची मागणी, आमच्यो गरजो ताच्या पांयां तळा समर्पया. मोगाळ बापा, पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी, एजाक धर्मिकांनी बऱ्या बवर्ती जिणेन जेजूक साक्षी जावं, तांच्या परजेक मेलपंक जावं, तुज्या सक्तेन बर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बाळक जेजूच्या पांयां तळी आयलेल्या सर्व भक्तिकांनी सर मागणी आयकून तांच्या काळजाची आशा बागय आनी जेजून दाखयल्या वाटेन समकोंक कुमो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बरी बळयकी आशेवन हांगासर आयलेल्या सर पिडेस्तांक बऱ्या बळयकेचे देणे फावो कर. जिणेन सदां तुजे कुशेक खालतीमान घालूंक शिकय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर जावच्या वावराक आनी योजनाक आदार दिवच्या सर दानींक, सेवा भेटोवच्या धार्मिकांक आनी स्वयंसेवकांक तुजें दाराळ बेसांव दिवन तांचें जिवीत सबय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बऱ्या आनी उदार मनान आयच्या दिसाचे जेवणाचें प्रायोजन जाल्ल्यांक, जेवणाक तयार करूंक वावुरलेल्यांक, सुदारसित्यांक आनी आमकां सर्वांक तुज्या बेसांवांनी बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एक गडी भर दोळे धांपया. आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया. जे कोणाक मागतान बसयला उडास काडया, तांच्या बसत मागया. सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा, तुजे मुखार उस्तारलेली आमची मागणी देन आमकां स्विकार कर आनी आमकां तुज्या कृपेन बर. तुज्या पुताची शिकोवण आयकूंक आनी आमी तुज्या पुता बरी जावंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्गीच्या येऊन येवा तमाशान क्रिस्ताच्या आमकां ससना दरवाजे उंड्या वायना संगी बापा जीवन आमचे म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजेनी तुमच्या तांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवा पामानतात असलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनातली महिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सभेच्या सगळे स्वर मानून घे. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण आमी ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयलां. तर बाळो जेजूच्या नांवान आमी भेटयता दिन देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सुबेस तुमचे सोबे आसोंग. तुमचे सोबे
आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व ताई जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काही दोन्ही तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिन वाचण्याची तुका कसलेच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वाचतां जाल्यार हे आमकां तुजें आनी एक देणें. आमच्या दिन वाचतेच्या प्रार्थनांत तुजी वडवीक बिलकुल सडना, तरी असलें प्रार्थना करून तुजे कृपेंत आमी वाडत वेता आनी आमी हे तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार प्रितमेचो सगळो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. बिगडी पवित्र घडी आमी संभ्रमता भाव भयणीन उंडो आनी वायन आसले जेजूचे मास आनी रगत बदलची पवित्र आत्म्याची घडी. हे घडये कितें मागता खंडीत आमी घेता. सगळी भक्तीनी रितीन वांटिली जावया. बापा करूस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून देणे पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या सुकुशेन कस्टमरान सुसूंक वेच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेसपरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकाचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडतासो गुट परगटुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पळावरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर जे क्रिस्ताचे. बाबा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो मी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो उडोर सोडून हेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत सेवतल्या आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतान मागता. सर्वेस्परा सगळे संवसारांत विस्तरलेली तुज्या पवित्र सभेस उडास कर. फ्रांसीस आमच्या बापा साहेबा पिटर पॉल आमच्या गवडी बापा आनी सगळी ह्या जागेवर बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेळ्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां तुजेच गतीन अंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखार मळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांवकार मरे देवाच्या माया संगती ती सपती बागेवं झुजे बागेवं धर्मदुता आनी सर्व कळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोदी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुडोंदराची आशिना मतीन दवरना सुमेची शिकवण ऐकून आम्ही जेजू बरी जावंक देवा स्वादार करपा मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज समका येवं तुझे कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची असलेल्या आमचेतांव तशें आमची बदकां मोगोस आनी आमकां थाळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनुवारांतले पिडिशेड्यांतले आमकां निवार देवकुण्याची वेतांत समाधान संतोष आमकां दी सर्गेचे भाग आनी आमच्या सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे वरू शानत रेखतल्यांक आमकां तुझे उदार काकुळतीने सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोता म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने कोटान सांबाळ तूं जे ताणी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं माय मग गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिळये संसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप कटले आमकां शांती आमी दिंबी घालया पळया इजोवन आसा जिवंत देवाची शेळी आम समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली आमचो मेस्त्री तो आमी हे मेस्त्री बराबर जावंक आपोवणें दितात ती हे शेळीचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर आमचे भाग म्हाका फोवना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुड रगत म्हाका सस्ताच्या जिवितांत सांबाळूं आमेन जेजू मोगा जेजू दया मुझे काशिता स्वागत का काळजान मुझ्या आत्म्याक मुझ्या दिघटा तुकाच म्हाका ओपून दिता आत्मिकान जाता सस्ती जीवी म्हाका लाभो कुर्सा जीवर पिलो आत्मान सोसू जीवन अर्पू तुकाच पेटोवन दिलो तुझे कुशे त्याग केलो बापा कुशे काळजाना तुझे कुशे त्याग केलो बापा कुशे काळजाना जेजू मोगा जेजू दया मुझे तें काशिता स्वागत का काळजान मुझ्या आत्म्याक मुझ्या दिघटा तुकाच म्हाका ओपून दिता आत्मिकान जाता
तुझे परी हांवें जिये म्हाका उलो दिता काळजान म्हज्या करून बिडा तुझे ताबेन घेता तुझ्या येण्या जोडून घेता निरंतर प्रार्थुया. प्रितीवंत आमच्या भोवमोगाळ बापा तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी देबे मोडचे म्हण तुवें येवजिलें. हे तुझ्या मोगाचे उजण्यापासून वतीन वाचनोचो यजन संभ्रमन बाळो जेजूच्या नांवांत आटपलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशां पावय म्हण आमी मागता. बाळो जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फोव कर आनी मरतना तेंचं नांव विस्वासान उसारून सरकार तुका सासना वागणूक आमकां पावय म्हण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी बशें मोगळ बाबरी नांव बाळो जेजूच्या पुंतळाक तुमकां मोगसो स्वागत मागता. तुमची ते सामा इरादे घेवन ह्या पुंतळाक तुमी हांगासर आयल्यात, पुरोशान आयल्यात, आराधन केलें, मिसाच्या बलिदानां वांटलीं जाल्यात आनी खंडीत बाळो जेजू तुमचें मागणें आयकता. आमी तुमच्या खातीर मागता व्हडा संख्येन ह्या पवित्र तळार येवन सुमेची जेजूची बेसांवां जोडा म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. तुमकां समेस्ता मोगाचो स्वागत. हर एका शुक्रारा सकाळीं 6:30 हांगासर मीस बाळो जेजूच्या मनाक मीस नोवेन पिडेस्तांका देव शेष मागणें उपरांत पवित्र तेलाची मागणी 10:15 वरार देवी काकुटचो तेर्स उपरांत मिसाच्या उपरांत 10:30 वरार सक्रामेंताचें आराधन पिडेस्तां खातीर, प्रायवंतां खातीर, भलायके खातीर, सुडके खातीर विशेष मागणी ह्या संदर्भार आमी करता. उपरांत मिसाचें बलिदान 11:30 वरार उपरांत नोवेन विविध गरजां खातीर मागणी उपरांत पवित्र तेलाची मागणी ताच्या उपरांत भक्तिकांक जेवण ह्या शुक्राराच्या सगळ्या भक्ती कार्यांक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. व्हडा संख्येन ह्या पुंतळाक भेट दिया. बाळो जेजूची कृपा बेसांवां आशिर्वादां जोडा म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. स्टॉलाक भेट दिया. बेंजार केल्लें मीठ, दुंपू, तेल, आगमेंत, कोंताबेंतिनो, इमाज्यो इत्यादी आसात. ह्यो सगळ्यो आमच्या मेजूजा वयर झुजोवंक जैत जोडूंक आदार दितात. त्यो भक्ती वस्तू वापरूंक तुमकां हांव आपोवणें दितां. दैवी वखदां, डिवायन मेडिसीन, आयुर्वेदीक, गांठी दुखी, गॅस्ट्री पिडे, भुरग्या पिडे संबंदी वखदां तेलां, तशेंच ते सिराप कसाय बरी आसात. ही सगळे बरी वखदां ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडयेत. मिसां तुमी ऑफिसांत दिया, नंतर स्टॉलांत दिवयेत. आमी तुमचे खातीर मागता. तुमची ते सावां पुंतळा तुमी घाला. आमी तुमच्या खातीर सदांच मागता. आराधनाचे कोपेल सांजे 7 आराधना कोपेल सकाळीं 7 सांजे 7 पर्यंत मागड्याक उक्तें आसा. हर एक ब्रेस्तारा सांजे 5 6 पर्यंत हांगासर विनवणी पंगडाचें मागणें आसा. विविध गरजां खातीर सक्रामेंता मुखार निरंतर आमी मागता. दनपारांच्या जेवणाक कुमक करूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. सगळे स्पॉन्सर जाय नंतर तुमचे खुशेचें दान तें कितलेंय जावं दी संतोशान आमी स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराच्या जेवणाची मांडावळ करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्माचो दीस, काजर, जुबल्यो, काजराचो दीस, कुमगार वा इतर मिसां कितें आसात तर ह्या पुंतळ सुगडास करा, जेवणाक कुमक करा आनी आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता. पुणशेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं ह्या पुंतळाची कांय इल्ली प्रगती करूंक आमकां साध्य जाता. नव्यान अस्तित्वाक हाडलेलो बाळो जेजूचो ग्रोट्टो आमी आदल्या आयतारा मध्यबेस्ता दीस आशिर्वाचन केला. मागण्याक तो आयतो आसा. तुमी केदाळे वचून थंयसर मागणें करयेत आनी स्वामी बाळो जेजू तुमकां कृपेन खंडीत भरता. कावन्सिलिंगाची मांडावळ हांगासर आसा. तुमच्या समस्यांक सूक्त मार्गदर्शन संगे विशेष मागणें आमी करता. केदाळे तुमी येवेत. येता आसतना फोन कर आयल्या बरें. तुमकां राखूंक पडचें ना. फोन नंबर ऑफिसांत, स्टॉलांत वा गुगलांत मेळटा.
हर एक शुक्रार हांगासर खूब सार आसात आराधनाच्या कोपेलांत सकाळी 10 ta 11 पर्यंत देखून सुटावे घुमसर जावं की तुमकां आमी आपोवणी दिता. मुखल्या एक 3 शुक्रारांनी आनी आयतारांनी हांव हांगासर आसचो ना, कांय रजेर वेतान जाल्ल्यान हांगासर म्हज्या बदलाक दुसरे याजक आसतले, तशेंच देवस्तुती आसतली. देखून सर्वांनी सहकार दिवंक विनंती करता. आयची देवस्तुती आनी जेवणाक कुमक केले पंपे वाड्याकारां तांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. तांच्या सरसेवेक आनी कुमकेक आभार मानता. तांकां देव बरें करूं. आयच्या दिसा जेवणाक आमकां प्रायोजक जाल्यात सिस्टर लोनिल्ला BS हेच्या उडासाक लिल्ली डिसोजा कारकड, विहान एस्रियल डिसोजा वेलांकनी वाडो, एग्नेस पिंटो कारकड, जिनेव्यू पेरेरा गंटलगट्टे, जस्सी नजरेत मुंबई. हे सर्वांच मनपूर्वक उपकार बावडटा. कोणी आसा जाल्यार मुखार या, मानाची वात तुमी स्विकार करची. कोणी आसात गे? लिल्ली डिसोजा कारकड, जिनेव्यू पेरेरा गंटलगट्टे, विहान एस्रियल डिसोजा, एग्नेस पिंटो, जस्सी नजरेत. कोणी आसा जाल्यार मुखार येवचें, मानाची वात स्विकार करची. तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. मगळ भाव भयणीनो, हांगासर पयलें केलें सांगिल्लें कोलेस्ट्रॉल न्हय, हां मायग्रेन. सेकेंड सांगिल्लें कोलेस्ट्रॉल. थर्ड गॅस्ट्रीक. आज एलर्जी. कळ्ळें की मस्तना एलर्जी आसता पळयता हांव तेन्ना करपून आसतात पळय गे आसा थोडी बरें आसतात. हां आसूं दी. एलर्जी कोणाक आसा आनी एलर्जी कशी कंट्रोल जायची, एलर्जी कशें वखद आसा हाचे विशयान सविस्तर माहिती आयचे दिसा पदऱ्याप दितले. थंयसर पदऱ्यापान चिटी करून हाडटा तुमकां उडासून नजो म्हण. घरा वचून आतां सोण्या मदी नाकात, ही चिटी व्हरून दवरा आनी व्हडलो बूक जातलो मागीर. आनी तुमी वखदां घेतल्यात, हेरांक वखदां दितल्यात, तुमची एलर्जी नापेन्स जातली. जायत गे देखून आज असो फायदो तुमी जोडचो. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. नाकाय ती जावया आनी सम्या बाळूक जेजूची कृपा मागया. दादा भुरग्या सांगात रावसो म्हजो संतोष म्हणटा समी तो मनशाचो इश्ट जावन गेलो, सर्व तरांच्या गरजांनी मनशां पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वयज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेण्याऱ्यांक शिकयलेलो जेजू मेस्त्री म्हण नांव हाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतल्यान मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पळोवता. प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. बसया मगळ भाव भयणीनो, जायती ते सामां तुमी हांगासर घालतात आनी आमी ती सम्या मुखार दवरता मागता. आजी जायती ते सामां हांगासर आसात. ती ते सामां वचून सांगतना जर तर तुमची ते सामां आसा जाल्यार कुडश्या 31 जाणांक बरी भलायकी फावो जावंक, तेका जाणांक बऱ्या कामाची विसां मेळोवंक, 14 जाणांक घरांत समाधान आसूंक, तेका जाणांक मागण्याचे अभिरूच सोडोवंक, 8 जाणांक धरिल्लें घराचें काम शोभेतेन पंथा पावूंक, 6 जाणां सागो बऱ्या मोला विकून वचूंक, 10 जाणांक मोतीक समाधान मेळोवंक, तेका जाणांक थायरॉयड गूण जावंक, 11 जाणांक ताप शेळ गूण जावंक, तेका जाणांक काळजाची पिडा गूण जावंक, 7 जाणांक शिराची पिडा अस्कतगायी ती गूण जावंक, 9 जाणांक मायग्रेन गूण जावंक, 5 जाणांची पेंगटांतली कठीण दूख, पाटीच्या कण्याची दूख गूण जावंक, 16 जाणांक एलर्जी गूण जावंक, एकल्याक भायर पडली वस्त मेळोवंक, एकल्याची गुमटेची शिरेची तकटेची दुखून जावंक, एकल्याच्या पाटीच्या कण्याची कुशीच्या बोरीची दुखूणी जावंक, एकल्याच्या कुडी गॅस्ट्रिकाची ती पिडा संपूर्ण रितीन गूण जावंक, एका उतरप्राच्या आवय बरी भलायकी फावो जावंक, एका कुटुंबात शादी समृद्धी रास करूंक,
कसलीचे स्ट्रेस उणें जावंक मोठे समाधान संतोष मेळोवंक जिवितांत जैत आपणावंक MBBS करतले आसल्याक शिकूंक जाणवाय की फोव जावंक तेका जाणांची तकली पडप मायग्रेन गूण जावंक तेका जाणांचे सगळे स्ट्रेस उणें जावंक मोठे समाधान मेळोवंक एकल्याच्या पेंटाची आतां पांयांची गूट दूख संपूर्ण ती गूण जावंक एकल्यान दिल्ले पयशे ते पाटी मेळोवंक एकल्याक गळ्यान टोन्सल जाला इन्स्पेक्शन जालां तें संपूर्ण ती गूण जावंक तेका जाणां रीण फारीक करून करपा मेळोवंक एकल्यान दिता म्हणून बसलेले पयशे वेळार पाटी दिवंक 1.5 जाणां भुरग्यांक शिकूंक जाणवाय आनी गिन्यान आनी उडासाचे सगळ्यात फोव जावंक तेका जाणां एसिडिटी गूण जावंक 50 आनी 2 जाणांनी विविध गरजां खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आसा तांचे खातीर आमचे खातीर जे कोणा मागतान बसला तांचे खातीर मागया दिमी घालया हातू बारया आमची मागणी उबारया अर्गां तुका सोमियान जेजू उगळप तुका सोमियान जेजू स्तुती तुका सोमियान जेजू आराधन तुका सोमियान जेजू वंदन तुका सोमियान जेजू हालेलुया 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 अर्गान जेजू उगळप जेजू आराधन जेजू सगळ्या काळ जावन दिता सोमिया तू बवरतो देव तुका महिमा तुका आराधन उगळप शदला बला बला बलंदला हाला हाला जेजू सोमिया ही आमची मागणी तुका पेटवून दिता उदंड काकुळतेचे सगोरा आमच्या सर्व पदवेदार देवा आम्ही तुका अर्घ दिता आमची मागणी मानून घे आमच्या मागण्या कान दे आणि आमची मागलेली सगळी देव मागणी हो कर म्हणून आम्ही मागतो सोमिया हालेलुया 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 सगळी संगत मागया हे बघेवन जेजू बाळका तुझी सर्पदेवी अजा भितर उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावून देखुलो आसता तुका बातीनुलो मारतल्या सगळ्यांक रे नायक तुजे बेसवाणी बर आमेन आमच्या बापा सर्गीच्या तुजे नांव पवित्र जावं तुजे रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो मान बरी कृपेन मरिले समित तुजे संगता स्त्री आमी तातूं सदी आनी सदवी फॉर ज्यूस चेंजेस जो मान बरी कृपेन मरिले समित तुजे संगता स्त्री आमी तातूं सदी आनी सदवी फॉर ज्यूस चेंजेस जो मान बरी कृपेन मरिले समित तुजे संगता स्त्री आमी तातूं सदी आनी सदवी फॉर ज्यूस चेंजेस जो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाले जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाले जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाले सांगाता मागया ये जेजू तुवें सांगलाय मागा आनी तुमी घेतल्यार सुदानी तुमकां मेळटलें आनी बडें आनी तुमकां उक्तें जातलें तुजे बोब घेवन ती मरयेच्या मजतीचेर पातयेवन हांव बडयतां सोदतां आनी मागतां आनी तें म्हाका मेळचें कर हे घडी पर आमची कूड आमची कुडीची सगळी पिडा शिडा आमचे घर घराणें आमची कुटुंबांतली सर्व परगत आसली आमची सगळी आमी सुम्या समर्पया हांचे खातीर आमी मागया सांगाता मागया हे जेजू तुवें सांगलाय म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सगळींचो बाप तुमकां दितलो तुज्या भोव भाग्यवन ते माया मरयेच्या मजतीन हांव गलतेपणी आनी अधी गरजेन तुज्या बापा कडेन तुजें नांव मागतां आनी तें म्हाका होव कर हे घडी बरो आमी मागया विशेष करून आज कामान आसतना कश्ट केल्या सर्व भाव भयणी खातीर कामां बरी विजा फावो जावं दी तांचो दिसपट्टो ग्रास सोडूंक खूब आदार मेळोवं दी विविध पिडेनी कश्ट केल्या विविध रोगांनी वळवळतेल्या मनपा सांपडलेल्या सगळ्या भाव भयणी खातीर मागया सांगता मागया हे जेजू तुवें सांगलाय सगळें संवसार सरात पूण म्हजी उतरां सरशिनान तुज्या भोवभाग्यवंती माये मरयेच्या मजतीन हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हूण पंडीत बरोबर आसा हे घडी भर मौन पडी मागया आमी विशेष करून ह्या पुणताळा येवच्या हर एका भक्तिकां खातीर मागया हांगासर येवच्या भक्तिकांक समयाचो आशिर्वाद फावो जावं दी भलायकेचो आशिर्वाद समाधानाचो आशिर्वाद संतोशाचो आशिर्वाद फावो जावं दी उल्हासाचो आशिर्वाद फावो जावं दी ह्या पुणतळाक आनी की सगळी संख्यान भक्ती घेवन दीत बाळू जेजूची कृपा जोडून दीत बेसांवां जोडून दीत आशिर्वाद जोडून दीत म्हणून विशेष करून हांगा येवच्या हर एका भक्तिका खातीर आमी मागया मते मुखांत हांगासर
हे नव्यान करतात त्या सर भक्तिकां खातीर मागे तांकांय सोम्याची कृपा सोम्याचो आशिर्वाद सोम्याचें समाधान सोम्याची भलायकी फावो जावन दी म्हूण मागे सांगाता मागे हे जपांच्या जेजू बाळका कंतिनांनी बेसारा आनी बरयले आमच्या कळसांचेर हे काकोची दिस्त घाल म्हूण तुजे मुखार पडोवन आमी मागता तुजे इतले बिरमोतीन बरयले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकारून दी नित्य त्रेकार मागची कृपा आमकां दिवन काड आमच्या वयले सर्कस निरासपा तुजी कुमकांनी बसवण आमकां धाड बाबांनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वता आमेन. एक घडी बरदोळे तांपया आमच्या हाताचे दवरया जेजून केल्ल्या बरेपणा सुगडा उपकार बावडया एकल्यान धरिल्लें काम शबित्यान पंथा पावलेल्याक 18 जाणांक बरी भलायकी फोव जाल्ल्यांक 2 जाणांक काजरी जोड्या भुरग्याची तेणें फोव जाल्ल्यांक 7 जाणां बरीं कामां फोव जाल्ल्या खातीर 16 जाणां परगांवची विजा फोव जाल्ल्या खातीर 5 जाणां बरी सैरी फोव जाल्ल्या खातीर 7 जाणां मतीक समाधान मेळ्ळ्या खातीर 2 जाणां कुटुंबांत समाधान मेळ्ळ्या खातीर एकल्या बरी भलायकी फोव जाल्ल्या खातीर 11 जाणांची एलर्जी गूण जाल्ल्या खातीर 2 जाणां अवघडांतले वायटांतले निवारलेल्या खातीर 20 आनी 7 जाणांक लाभलेल्या विविध गरजां खातीर अर्घां दितात. तांचे सांगात आमचे अर्घां गुंतया आमकांय लाभलेल्या बरेपणाक अर्घां दिवन सांगाता अर्घां मागणी म्हणया ए भोव उदार बाळो जेजू तुझे ककुलती आमी वर्णयतल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रस्त्यार सांबाळना आमची सगळी पाती आमी तुजेर दवरता तुज्या अजापाच्या म्हाजी बारी फार तुजी भक्त सगळ्या विस्तारूं दी सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणा मान दिवन दी आनी तुजी कळनातली दैवीक मजो जोडून दी सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. सुम्याचें नांवी आमचो आदार सुम्या दयेन आयक मुजे मागणे सर्वेस पो तुमचे सवे आसूं सर्व दयाळाने मोगान भरलेल्या देवा आमच्या बापा तुझी गुण करची देवी सगत पिडेस्त कुडेक लाभोंक कस्त भक्तेल्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय ह्या तुझ्या सर्व भुरग्यांचेर प्रत्येक जाण विविध पिडेने कश्ट दिल्या तुझे देदाळ दिश्ट घाल तांचे मथेचे आनी कुडेचे सर्व दूख तांचे दान पयस कर तुझ्या पुता बाळू जेजूचे कृपेन तांकां कुडी आत्म्याची परती भलायकी लाभय अशें हांगा तांणी तुज्या संगातपणान जोडलो दैवीक अनुभव ससनाचें जिवीत जोडूंक तांकां आदार जावं हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. ಪ್ರೀತಿಮಯ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕುಮಾರರು ಘೋರ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸಹನೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು. ಅಸ್ವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತಯೇಸುವಿನ ಯಾತನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावन तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावन तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाठोरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमची राखण करूं तुमचे वयर तो रावन तुमकां आशिर्वाद दी. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवयची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. बाबडीनो उबी रावया जेवणाचेर आशिर्वाद मागया. सुमयेचे नांवी आमचो आदार सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं प्रार्थना सर्गीच्या भू मोगाळ बापा ह्या इच्छा ह्या भू पवित्र शुक्राराच्या दिसा खातीर तुका आमी अर्घां दिता. ह्या पुणतळा घेवचे भाग फोव केले खातीर तुका अर्घां दिता आसतना ह्या पुणतळार जावच्या ह्या सक्रमेंताच्या रदनांत मिसांत नव्यान वाटिली जावन तुजी कृपेची बेसांवां जोडूंक फोव केल्ल्या बसो तुका आमी अर्घां दिता. आतां आमी जेवणाक गायती जाल्या ह्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण तयार करून दान दिल्ल्या समेज दानीचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांच्या दानाचो वळी तेसपडपान ताका फाटी मेळोवन दी. तशेंच हें जेवण तयार करून वावरलेल्या पंपय वाडेकारांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुज्या कृपेच्या बेसांवांनी तांकां भर तांच्या वावणटीचो कुमकेचो फळ तांकां फोव जाय शंकर. तशेंच मगळ समया हें जेवण जेवच्या हर एकल्या तुजो आशिर्वाद घाल. कुडीच्या वाडवळी ते उपकारता आत्म्याच्या वाडवळीच्या कणा खातीर निरंतर वावरूंक कृपा लाभ म्हणून मागता. हें मागता तुज्या पवित्र नांवान जो जे तेरास करताय ससनाच्या ससनाक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी.
जेजू मोगाळ जेजू जिनियेन मुझा वेगीस तुये म्हाका तुज्या गोपांती मोगान तुज्या पोटलून तुंद मोजा जेजू मोगाळ जेजू जिनियेन मुझा वेगीस तुये म्हाका तुज्या गोपांतली मोगान तुज्या पोटलून तुंद कष्टां दुखां पिडे शिडे वायटा संपलो वळवळता कष्टां दुखां पिडे शिडे वायटाक संपलो वळवळता रीते जिने तुजे विने तुस मुझे दाय सरगी देने मोजा जेजू मोगाळ जेजू जिनियेन मुझा वेगीस तुये म्हाका तुज्या गोपांती मोगान तुज्या पोटलून तुंद मोगाचें न्हू रोजार मायची फिरगस तशेंच बाळू जेजूचें पुणशेत अलंकार फादर मेल्विना तावन तुमकां प्रणाम. अलंकार फिरगस भोव पुरातन फिरगस तशेंच ह्या फिरगजींत आसचें बाळू जेजूचें पुणशेत ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें. ह्या पुणशेतांत जायतीं असर्या विस्मितां घडटात. जायतो भक्तीक ह्या पुणतळाक हांगासर येता, बाळू जेजूच्या पांयांतळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेंपण आपणायता. ह्या संदर्भार हांगासर हर एक शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वरांक मीस उपरांत नवेन 10:30 वरांक सक्रामेंताचें रादान 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान उपरांत नवेन भक्तिकांक जेवण पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें भलायकेचें सुटकेची मागणें आनी विशेश करून हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मांडावळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून हें पुणतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुटकेचें पुणतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा. हे संदर्भार तुमी वर्तमानान ह्या पुणतळाक येया, भेट दिया आनी बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा. ह्या पुणतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. कंडे जावन उदार मनान कुमक करूं की आमी तुमकां आपोवणी दिता. तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर काणशिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत. तुमकां सर्वांक स्वागत.